मूवमेंट इज लाईफ. संचलनाची जीवन. आमगेले चलनशक्ती समजका म्हणजेल्यारी आमगेले मस्क्युलोस्केलिटल सिस्टम म्हळ्यारी मास, हाड आनी गांठी हे आरोग्यकर जावन आसुका. स्नायू आनी अस्थिपंजराक रोग येतना मनीशू अधीर जाता, तागेले आत्मविश्वास भगता. दुखी आनी संवेदनशीलता मस्त नाजूक जावन आसची विशय. इत्या म्हळ्यारी दुखी मेज्जूक मापक ना. प्रत्येक मनशाक दुखीचे सहिष्णुता शक्ती या सहन शक्ती दुसरे असता मस्त भिन्न जावन आसता. मस्क्युलोस्केलिटल सिस्टमाक येवची रोग संधिवात. नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आम्ही आरोग्य भाग्याचे 14चे उपाख्यान म्हळ्यारी 14th एपिसोडाक येवन पावल्यांची. आजी आम्ही चयन केलेले विषय संधिवाताचे वार्ता, अ जॉइंट डिस्कशन. ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आजी आमगेल मध्ये आसाची कोड्यालाचे प्रसिद्ध संधिवात तज्ञ या कन्सल्टंट रुमटॉलॉजिस्ट अँड इम्युनॉलॉजिस्ट डॉक्टर सज्जन शेणे हानी. डॉक्टर सज्जन तुमका ही उपाख्याना स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर सज्जन शेणे हानी कर्नाटका सीईटींतू राज्यांतू प्रथम रँक घेवन कोड्यालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू MBBS पदवींतू प्रथम रँक आणि TMI पै गोल्ड मेडल प्राप्ती करून ऑल इंडिया PG एंट्रन्स टेस्टांतू राष्ट्रमट्टारी 14चे या 14th रँक घेवन जिप्मर पॉंडिचेरींतू MD इन इंटरनल मेडिसिन कोरून तंतुई प्रथम रँक आणि स्वर्ण पदक प्राप्त करून लखनौचे SGPGIंतू क्लिनिकल इम्युनॉलॉजी अँड रुमटॉलॉजींतू DM पदवी फावो करून प्रतिष्ठित इंडो UK फेलोशिप पुरस्कार घेवन युनायटेड किंगडम UKचे युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्सांतू मस्क्युलोस्केलिटल अल्ट्रासाउंड आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ बॅसिल्डनांतू रुमटॉलॉजी फेलोशिपाचे घेवपी जावन आसाची. रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स UKचे MRCP स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन हानी प्राप्त केलेले आसा. प्रस्तुत हानी कोड्यालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज ज्योती सर्कल आणि कोड्यालाचे PVSचे रुमटॉलॉजी अँड इम्युनॉलॉजी क्लिनिकांतू वैद्यकीय सेवा निरत जावन आसाची. डॉक्टर सज्जन अत्ये वैद्यकीय रंगांत पळयल्यारी रुमटॉलॉजी आणि इम्युनॉलॉजी म्हळ्यारी सकडा पशी कठीण जावन आसचे या क्लिष्टकर जावन आसचे एक विषय म्हणून आमकां सगळ्याक गोत आशिल्लो विषय. जाल्यार जनसामान्याक या रुमटॉलॉजी आणि इम्युनॉलॉजी म्हळ्यार कसं म्हणूची गोत ना. तशें निमित्त मिगेल प्रथम प्रश्न कसं म्हळ्यार या रुमटॉलॉजी आणि इम्युनॉलॉजी म्हळ्यार कसं वय एक जनरल जावन पब्लिकान कशें म्हळ्यार तांणी दुसरे वैद्यकीय विभागाविषयी ऐकून आसताची. कार्डिओलॉजी म्हळ्यार हार्टाचे, न्यूरोलॉजी म्हळ्यार नराचे, नेफ्रोलॉजी म्हळ्यार किडनीचे अशी पुरो जाणांनी आयकला. रुमटॉलॉजी म्हळ्यार मस्त जाणां गोतना. इनफॅक्ट मस्त म्हाका पेशंट पळोवचे येतना तांकां रुमटॉलॉजिस्ट म्हणून तांणी फर्स्ट टायम आयकून आसताची. वय सो तशें आसतना ताजी एक आमकां एक बॅकग्रावंड म्हळ्यार कशी आहे रुमटॉलॉजी म्हणून एक नाव आयलें म्हणजे एक भारी इंटरेस्टिंग विषय आसा. मूलतः तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार आमगेल्या शरिराचे दुसरे अंग, आता उदाहरण आमी एक हार्ट घेवया, कार्डिओलॉजी तांतू कशें म्हळ्यार हार्ट एक जाग्यार आसा, पुरो जाणां गोत्त आसा. ते 24 hours थंय आसता, फुल्ल वर्स आसता. मनशान जन्म देखून मोर्चिताय त्या हार्ट थंय आसा. तुम्ही त्या डेली पळयत, ताजी रोग स्टडी करूं तशीच त्या स्कॅन करून पळयत, त्या काण पळयत, अशी पुरो आशिल्ली मिती आमकां ह्या अंगांत कसले त्या एक अंगांत हार्टांत प्रॉब्लेम जाताना ताजी स्टडी करच्याक एक थोडे इजी म्हण येता. इथं आमकां गोत्त आसता खंयच म्हणून. तशीच लिव्हर, ब्रेन अशी पुरा. तस जावन
आमगेल तसल रोग म्हळ्यार रुमटॉलॉजींत आमी पळोवप तशें जाल्यार वाताचे रोग म्हणटा पळय आमी तांतू कशें म्हळ्यार त्या रोगाची लक्षण एक जाग्यांत आसना. सो रुमा म्हळ्यार ग्रीक भाशेंत रिवर म्हळ्यार न्हंय म्हणून. सो ह्या रोगाचे लक्षण पुरा एक न्हंय सरल्या म्हणके एक कडेन सकून आडेक कडेन वचचे. आतां उदाहरण दोळ्यांत एक प्रॉब्लम आशिल्लो एक मनशाक एक म्हयनो सोण ताका गंटी दुखी सुरू जाली. ताजे मागीर 1-2 म्हयने सोण ताका पोट्टा दुखी सुरू जाली. तशीच एक म्हयनो सोण ताका किडनी प्रॉब्लम जाले, मुतांत प्रॉब्लम जाले अशी. सो तुमी फुडले एक डॉक्टर्स फुडले वैद्य तांणी कशी आलोचना केल्ली म्हळ्यार ह्या एक जागे सकून अनेक जाग्याक वता असं न्हंय गेल्ल्या म्हणके. तेंचे वरलेले रोग तशें न्ही एका कडेन आसा. तशें त्या पळयतना तांणी ह्या रोगाचे एक विभागाक जो एक स्टडीक रुमाटॉलॉजी म्हळ्यार स्टडी ऑफ ए डिजीज विच फ्लोज लायक अ रिवर म्हळ्यार न्हंय गेल्ला म्हणके वच्चे तसल रोगाचे एक स्टडी म्हणून तांणी एक नांव दिल्लें रुमाटॉलॉजी म्हणून. त्या नांव आजीकय आमी ते कंटिन्यू करता आसाची. तशी आजी रुमॅटीक जो रुमाटॉलॉजी म्हळ्यार वात संबंधित रोग म्हणजे एक नावाक त्या एक स्टिक जावन गेला. तो जावन आयची त्या तज्ञाक जो त्या विभागाक आमी रुमटॉलॉजी जो रुमटॉलॉजिस्ट म्हणटाची. मागीर तुमगे नांवांत बट्टू इम्युनॉलॉजिस्ट म्हणून जोडून आसा क्लिनिकल इम्युनॉलॉजिस्ट म्हणून हाचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता वय. आता रुमटॉलॉजी म्हणून सांगले तर दुसरे रोगा दुसरे लक्षण येता गांठी दुखी अशी तशी म्हणून इत्याक म्हणजे प्रश्न येता. सो इत्याक म्हणून प्रश्न अनेक चड क्लिष्टकर. आता रोग खंयचो म्हणून फायंड आउट करचे एक कष्ट म्हणून फायंड आउट आमी आलोचना केला रे. इत्याक जाल्ले ताजे मूल कारण कसले म्हणजे एक अनेक कष्ट. तर इत्या कष्ट म्हळ्यार ताजे तसल रोगाचे मूल कारण आमगेलेची इम्युन सिस्टम. इम्युन सिस्टम म्हळ्यार रोग प्रतिरोधक शक्ती म्हणून आमी म्हणटाचे. रोग प्रतिरोधक शक्ती म्हळ्यार आमगेल्या शरिरा भितर आमगेल्या रक्षणे खातीर असची एक शक्ती देवान कोण दवरलेले. बॅक्टेरिया व्हायरस हाकुपुरा हाजी अगेन्स्ट आमकां वय रक्षण दिता. आता असल इम्युन सिस्टम असो कोणी येवची रोग वो. आता हांतू प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार इम्युन सिस्टम खंय आसा म्हण निमगेला रे तर पुरा कडेन आसा देवाल म्हणके सगळे देहांत फुल देहांत आसा जाल्यार आमकां पळोवचा एक जाग्यार मेळना. तशें आसतना ते इम्युन सिस्टम आस म्हण आमकां कळ्ळ न्हू. ताजे एक कशी ते आमी मेजर करचे कशी मापन करचे ते इम्युन सिस्टमांत खंयचे नमुने रोग जाता म्हण आमकां फायंड आउट करूं थोडे टायम लागले. इता म्हळ्यार ते मेडिकल सायन्स आमकां टेक्नॉलॉजी तितली इम्प्रूव जावपाक पडले ते एक इम्युन सिस्टमाचे कोश आनी पळोवन घेवच्याक आमकां. ताजे खातीर ते इम्युनॉलॉजी म्हणचे एक विभाग मागीर येयले. सो तशें तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार इम्युनॉलॉजी म्हळ्यार स्टडी ऑफ द इम्युन सिस्टम आणि ताजे निमित्त जावचे रोग रुमॅटिक डिसऑर्डर्स. तशें जावन आमी आतां ताजे एक अध्ययन करताले एक स्टुडंट रुमटॉलॉजिस्ट अँड क्लिनिकल इम्युनॉलॉजिस्ट म्हणून सांगता. क्लिनिकल म्हळ्यार आमी पेशंट पळोवन तसल रोग डायग्नोसिस म्हळ्यार रोग पत्ते कोण ट्रीटमेंट करता तसल तज्ञ. आता तुम्ही पळयलें म्हणजे आतां एक स्लायड आतां आमी दाखयता आसाची हांतू तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार हे असल रोग आमगेल्या शरिराचे खंयचेय अंगाक बाद करून एक पीड दिवचे एक क्षमते दवरता. ताजे खातीर ताका ते रुमा म्हणलेले पळय. आतां तुमी आतां पळयलें म्हणजे ब्रेन सकून दवरन लास्ट आमगेले पायया बोट्टा ताई गवट म्हणचे रोगान बोट्टा दुखेन जाता पळय तशी खंयचेय अंगाक हाजे इफेक्ट जावचे चान्स आसता. इता म्हळ्यार इम्युन सिस्टम पुरा कडेन आसा आनी ताजे निमित्त जावचे प्रॉब्लेम्सय आमकां खंयचेय अंगांगात येवचे चान्सेस आसता. तर जावन मस्त बंद कशें जाता म्हळ्यार पेशंट्स तांकां गोत्त आसना पळय म्हळ्यार रुमटॉलॉजिकल रोग म्हणून तांणी दुसरे स्पेशालिटी डॉक्टर्स पळयताचे. म्हळ्यार दोळ्या प्रॉब्लेम आशिल्लो दोळ्या डॉक्टर पळयता ऑफ्थाल्मॉलॉजिस्ट. तशीच किडनी प्रॉब्लेम म्हणून लेखून एकलो किडनी डॉक्टर पळयता. चर्माचे प्रॉब्लेम म्हणून डर्माटॉलॉजिस्ट पळयता. अशी तांणी पेशंट्स दुसरे डॉक्टर पळयता आसताची. तसल स्पेशलिस्ट डॉक्टरान ओके ह्या एक पेशंटाक रुमटॉलॉजिकल प्रॉब्लेम आसच्या पुरो वात संबंधित रोग आसच्या पुरो म्हूण एक ताणें एक अंदाज करून एक गेस करून जो एक सस्पेक्ट करून आमगे लागीं पेटयलें म्हणजे जाल्यार आमगेल्या युजली तशी येवची पेशंट्सान मागीर आमी ताजी जावक जाल्यार टेस्टिंग करून रोग पत्ते करून आमी सांगेत. अति वात रोग म्हळ्यार कसले आनी हे रोग गी न्ही हे लक्षण पळय वात म्हळ्यार एक्चुअली वात म्हणजे एक वर्ड आमकां आयुर्वेदा सकून आमी यूज करता आसाची. आमगेल्या फिल्डान तूं ऑटो इम्युनिटी म्हणचे ते आमी मागीर थोडे ताजे विशयी डिस्कस करूं येता. बट वाता म्हळ्यार एक एक्चुअली लक्षणाचें नांव. वाता म्हळ्यार गंटी दुखी इन जनरल हांव सांग जाल्यार गंटी दुखी. बट गंटी दुखी म्हणटना ते बरें प्यूर एक लक्षण. आतां ताप म्हणला म्हणजे आतां एक मनशाक एक 2 वरां साकून ताप आसा म्हण लेखया. सो फर्स्ट आमगेलो क्वेश्चन कसो आसता जो खंयचे एक वैद्यान ताका पळयतना तागेल मत्त्यान एक मेन ध्येय कसो आसता म्हळ्यार ह्या 2 वरांच्या तापाचें कारण कसलें म्हणून. तशी ताप एक लक्षण
तक्क कारण मस्त आसा. वय मलेरिया शापुरो वय उदाहरण एक मलेरिया टायफॉइड तशीची टीबी आता रिसेंटली Viral. आमगेलो कोरोना वय. वय सो तशी कारण मस्त आसा. कारण आमकां फायंड आउट करचे मेन गुरी कसं म्हळ्यार कारण कळला मात्र आमी ताका करेक्ट वखद करूं शकता. मलेरिया आशिल्ल्या पेशंटाकय ताप आसा टायफॉइड आशिल्ल्या पेशंटाकय ताप आसा. हांव आतां मलेरिया आशिल्ल्या पेशंटाक टायफॉइडा वखद दिला त्या ताप वता की ना. ना तशें आसतना त्या मलेरिया की टायफॉइड की टीबी म्हणून फायंड आउट करचे अति मुख्य जाता. तशीची वात म्हणली म्हणल्यार ಗಂಟಿ दुखी जो तसल संबंधित लक्षण त्या बरे लक्षण ತಂತು 243 ರೋಗಗಳು 243 रोग आसा. तशें आसतना बरे एक घंटी दुखी हत्ता बोट पळोवन खंयची रोग सांग म्हळ्यार कशें जाता आमी ते एक्झॅक्टली फायंड आउट करचो पडटा. थंय एक स्किल्ड तज्ञ वैद्यालय काम आसचें आनी आमी ते खंयची रोग म्हणून करेक्ट आमी एक फायंड आउट केली म्हणजे जाल्यार ताका करेक्ट वखद आमी प्लॅन करूयात. हे तप्पाची उदाहरण पुरो जन कोण नासता. सो सेम आमी हांगा कन्सिडर करूयात. सो वात म्हळ्यार लक्षण रोगाचें नांव न्ही. ते एक कॉमन मिस्टेक आमी मस्त पेशंटाक निमगिताना ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ तुमकां कसो ತೊಂದರೆ जल्ला म्हूण निमगिताना ताणे ನನಗೆ वात म्हणून तशी तेंची वरलेला अंत पेशंट करेक्ट रोगा नाव सांगता. दॅट मे बी लॅक ऑफ अवेअरनेस म्हळ्यार जनांक गोतना. सो ते एक आमी थोडे इम्प्रूव करचो पडटा. आता दाहक संधिवात म्हणे कसं म्हळ्यार इन्फ्लमेटरी जॉईंट डिसीज म्हणून हाचे लक्षण कसं पुरस. वय इन्फ्लमेटरी जॉइंट डिसीज म्हळ्यार आता आमी गंटी दुखी म्हणटाना जो वात म्हणून आमी वर्ड यूज केला पळय गंटी दुखी म्हणटाना मेनली आमी दोन विंगडन करताचे. एक मेकॅनिकल जॉइंट पेन आनी एक इन्फ्लमेटरी जॉइंट पेन. मेकॅनिकल म्हळ्यार त्या गांठी झोर नासचे पळय. आता उदाहरण एक प्रायेंत झरले जो कोणाक एक लायक एक्सिडेंट जावन ताका गांठी झरले अशी रोग न्ही तो कसे की एक मेकॅनिकल लोड रिलेटेड. तसल एक गांठीक जो खंयचेय जॉइंटाक आमी लोड घालतना आमकां दुखता. तसल उदाहरण आमकां पुरो जाणां फील जावन आसता एक ना एक टायमात आमकां लायफांत हांव एक दीस मस्त मेट्ट चडलो जावं एक दीस सडन वचून हांव क्रिकेट खेळ्ळें. हांव लास्ट क्रिकेट खेळ्ळें हायस्कुलांत. सो आतां सडन वचून हांव क्रिकेट खेळ्ळें नेक्स्ट डे म्हाका थोडे गंटी दुखी जो फाटी दुखी हे पुरो मेकॅनिकल युजली मास जो जॉइंट आसा कोणी तसल दुखी म्हळ्यार चेड काम केलें मागीर. आनी तसल दुखी कशें आसता म्हळ्यार आमी रेस्ट घेतल्यार त्या दुखी उणी जाता. तशें जावन म्हाका थोडे दुखली मार हांव थोडे रेस्ट घेता ते एक 2-3 दिसांत हांव समजल्लो. तशी दीस इज ए मेकॅनिकल जॉइंट पेन. हक्क होलिके केल्ली म्हणजे तुमी इन्फ्लमेटरी जॉइंट पेन म्हळ्यार रोग सकून येवचे रोग प्रक्रिये सकून येवचे गंटी दुखी. त्या गंटी दुखी कंप्लिटली दुसरें आसता. ते कशें आसता म्हळ्यार मेजॉरिटी पेशंट्साक दॅट पेन म्हळ्यार त्या दुखी सकाळी चड आसता आफ्टर पिरियड्स ऑफ रेस्ट. रेस्ट म्हळ्यार त्या रात्री न्हिदोन उठान आसच्या पुरो तुमी दनपार एक 2 घंटे न्हिदोन उठान आसच्या पुरो एक 3 घंटे बसून एक फिल्म पळयलें. आजकाल फिल्म परत 2-2.5 घंटे कितलेय उणे आसचे पुरो बट उणे आसल्यार एक 2 घंटे बसून मागीर ताका मनशाक उठाचें कशें जाता. जेव्हा सकाळी उठान ताका तागेले हांतला सकून उठान एक टॉयलेटा वचचें कशें जाता. टॉयलेटा वचून बसचें जायना. तशी दुखी चड तेंची मेकॅनिकलान तूं सकाळी उठयता तो फ्रेश आसा मागीर दीस गेले रेस्टा नंतर दुखी उणी जाता त्याचे हंतु दुखी चड जाता. सेकंड इम्पॉर्टंट एक लक्षण कसं म्हळ्यार या दाहक जो इन्फ्लमेटरी जॉइंट पेन तू स्टिफनेस म्हळ्यार जडत्व म्हणटा आमी. जडत्व म्हळ्यार तांकां सकाळी उठयतना दुखी कशी आसता जॉइंटान तू ते बेंड करूं जायना. म्हळ्यार आतां एक ताका ब्रश करका सकाळी वचून ब्रश करूं कशें जाता ताका इथं म्हळ्यार ताका हात अशी मुष्टी बांदूं जायना. ताका ब्रश धरया म्हळ्यार मुष्टी बांदूं जायना. टॉयलेटान तूं बसा म्हळ्यार ताका गांठी घुना ताण कशी पुणी कश्ट पावन गांठी मोडची म्हणजे जाल्यार मागीर सोडवाचें जायना. अशी ताका आमी जडत्व म्हणटाची. एगेन जडत्व रेस्टा मागीर म्हळ्यार ताण थोडे वेळ रेस्टान घेतली मागीर चड जेवचें. ह्या मेकॅनिकल जॉइंट पेनान जायना झरलेलांत जायना. तशी सकाळी उठयतना दुखी आणि जडत्व ह्या दोन्ही मेन आमकां दिसचे तसले एक कसले लक्षण. तशीची अनेक इम्पॉर्टंट लक्षण कसं म्हळ्यार सुचचें. आमी जेवकले एक स्लाइड दाखयत तांत एक हांव एक इनिशियल स्टेज ऑफ RA म्हणून एक हांव एक स्लाइड दाखयला आसा. आतां पळय तुमी आतां हें स्लाइड पळयलें म्हणजे जाल्यार एक नॉर्मल मनशाक पळयतना कसो आसा नॉर्मल हात चंदची एक चलयेल हात म्हणून लेक्चर बट एक्चुअली तशें नाही आहे. तुमी आतां पळयलें म्हणजे एक नुरीत तज्ञ वैद्याक हे पळयतना आमी ते एक 10 आमी एक प्रॉब्लेम सोदून काडयत. आतां उदाहरण एक त्या तिन्नीची गांठी तुमी पळयल्यार हा तिन्नीची बोट्टाची गांठी तशीची दोन्ही तशीची चारीचे आनी दोन्हीची बोट्टाची गांठी पळयल्यार ती सुद्धा ती एक्चुअली कशें जाता म्हळ्यार पेशंट्साक
तांकां सुदला म्हूण डायरेक्ट तांकां फील जायच ना बट तांणी कसं म्हणटा म्हळ्यार म्हाका हाता बोटा घालून रिंग काडू जायना मुद्दी सिरकल्या त्या मुद्दी घालून काडू जातना इथं म्हळ्यार ते जॉयंट आतां सुदला तशी तसले एक तांगेल कंप्लेंट आसचे पुरो हे पुरा ताजे लक्षण इन्फ्लमेटरी जॉयंट पेन मनशाचें एक लक्षण सो मेन 3 लक्षण आमी कसं अर्थ करून घेवका म्हळ्यार रेस्ट घेवन उठायतना दुखी चड तांतू स्टिफनेस जो जडत्व असता आणि थर्ड कसं म्हणा तांतू सुच्चे सो ह्या 3 अस म्हण जाल्यार ते आमी थोडे सिरियसली घेवका पडता हे अशीच आमी मेट्ट चोवण तिरुपती वचून आयले कुठले दुखले असल टाईप दुखी नाही हे आमी थोडे सिरियसली घेवका पडता अते तुम्ही सांगताना म्हाका एक गुडघास येता केलो जन बायल मनशाक अशी भरणे मुच्चळणी काडू जायना म्हणटाची तांगेला हाता दुखी असता म्हण सांगून करेक्ट तशें असल एक वात रोगाक कारण कसले वय वाताचे रोग म्हणटाना आता एक तुमकां लक्षण सांगितलं घंटीचे तर खंयचे अंगाक इन्वॉल्व जाता ताजे वेर डिपेंड जावन ताका लक्षण आसचे बरो आता दोळ्यांत जाल्यार दोळ्याचे लक्षण असता किडनीन जाल्यार किडनी लक्षण असता कसले आसचे बरो बट हाजी पुरा जे बेजीस जो कारण ऑटो इम्युनिटी म्हणून ऑटो इम्युनिटी म्हणजे एक आमी आंग्ल भाशेंत यूज करचे एक वर्ड ते शब्द ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार ऑटो म्हळ्यार आमगेलेच शरिरा भितर आसचे इम्युन सिस्टम आता मी ताजे विशय सांगलो त्या इम्युन सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक शक्तीन आमगेलेच शरिराक आक्रमण करचे या एक थोडे सिरियस सिच्युएशन बॅक्टेरिया कनिक व्हायरस भायर सुकून आयलेले एक जीवाक धोरण मार्क आशिल्ले या आमगेले शरीराक हांव एक केन्ना एक उदाहरण दिवचें आसता त्या जनाक एक बारी इजिली अर्थ जाता कसं म्हळ्यार आमगेले सैन्य आसला म्हणजे आता आमगेले सैन्य आता आमगेले देशाचे सैन्य आसा आर्मी आसा ताजे काम कसं म्हळ्यार भायर सुकून कोणी शत्रू आयलो म्हणजे जाल्यार ताका लोट्टू लढाई करका जेव्हा युद्ध करका तेंचे आमगेलेच जनाक ताण अटॅक करूनच जेव्हा युद्ध करूनच तसल एक स्थिती आयली म्हणजे जाल्यार आमगेलेच सैन्यान आमकांच आक्रमण करूंक सुरू केलें म्हणजे जाल्यार त्या एक थोडे सिरियस सिच्युएशन जाता इता म्हळ्यार आमगेले सैन्याक आमगेले देशांत खंय वचच्या कॅपॅसिटी आसा तांगेल्या शस्त्रास्त्र आसा तांगेल्या ट्रेनिंग आसा आमगेल्या कांय ना तशें आसतना आमकां मॅक्सिमम डॅमेज जो चान्स आसता तशें जावन त्या सैन्यान आमकांच अटॅक करूंक केन्ना सुरू करता की आमगेल्या शरिरा भितरची सैन्य इम्युन सिस्टम तें एक सिरियस सिच्युएशन ताका ऑटो इम्युनिटी म्हणचे आमी सो ह्या ऑटो इम्युनिटी आमगेले पुरा रुमॅटॉलॉजिकल रोग जो वाताचे रोगाचे एक बेजीस ऑटो इम्युनिटी म्हण सांगून पळय आता ऑटो इम्युनिटी म्हळ्यार बायल मनशाक चड जाता नातल्यार वात संबंधी रोग बायल मनशा चड जाता म्हण म्हणटाची तशीच प्राय जत्तर त्या चड जाता म्हण आणि चडते ह्या बायल मनशान कसं करचें म्हळ्यार तांणी एक निर्लक्ष अशी करता दुर्लक्ष म्हणत आमी तांकां ते अशी कशी प्राय जत्तर येवचे रोग नव्या म्हण तांणी एक निर्लक्ष करताची सो मिकल प्रश्न कसो म्हळ्यार ह्या बायल मनशाक चेडव्या आनी प्राय जत्तर चेडव्या म्हण वय तुम्ही पळयल म्हणजे जाल्यार ऍक्च्युअली पळयल म्हणजे जाल्यार वाताच्या रोगाक आनी प्रायक कांय डायरेक्ट संबंध ना इनफॅक्ट आमी अशी टॉक आनी परत दिताना आमी कसं सांगचें म्हळ्यार 3ರಿಂದ 100ರವರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗ ಇದು म्हळ्यार 3 वर्सां चेडा साकून 100 वर्साचे एक मनशाक जावचे तसले एक रोग इता म्हळ्यार इम्युन सिस्टम एक जस्ट जाल्लेले तशेले चेडा साकून आमगेले अंत्य ताई आमगेलो टस तशें आसतना ते कोणाकय रोग जावची साध्यता आसता आता तुम्ही पळयल म्हणजे जाल्यार चेडवांतूय हे रोग जाता उदाहरण एक ज्युवेनाइल इडियोपॅथिक आर्थरायटीस म्हणटा आमी कावासाकी डिजीज म्हणटाची कावासाकी डिजीज म्हळ्यार आता रिसेंटली कोरोना पुरा जाताना ते थोडे भारी न्यूज आशिल्ले इथं म्हळ्यार कोरोना जाल्लेले चेडवांक ते रिस्क चड म्हण सांगून आनी पुरा सो कावासाकी डिसीज तुम्ही पळयल म्हणजे जाल्यार चेडवांत मात्र जाता तशीच आता जायंट सेल आर्थरायटीस म्हण एक रोग आसा ते 60 वयरची जना मात जेवचे दर लास्ट बायल कोणें आसचे बरो 60 वयरची जना मात जेवचे सो तशी ಕೆಲವು स्पेसिफिक रोग एक आयुंतू त्या मात्र जाता बट इन जनरल तुम्ही पळयल म्हणजे जाल्यार खंयचेय रोग खंयचेय आमगेले प्रायंतू जावची साध्यता आसता तशें म्हण सांगू न्हू बायल मनशा चड जाता वय तांतू जाल्यार एक सत्यांश आसा आतां तुम्ही पुरा ऑटो इम्युन रोगಗಳು जेव्हा वाताचे रोग तुम्ही पळयल म्हणजे जाल्यार बायल मनशान चड पळोवचे मेळचे आमकां सो आतां एक तुमी एक 10 पेशंट पळयल म्हणजे जाल्यार आमगेले ओपीडीन तो जेव्हा आमगेलान तो एक 7 जेव्हा 8 बायल मनशां आसताची ताका स्पेसिफिक कारण आसा की वय कारण म्हळ्यार ताका स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन एक पर्टिक्युलर कारण सांगा म्हळ्यार तशें ना ಕೆಲವು एक्सप्लेनेशन्स आसा आतां उदाहरण तुमी सांगली म्हणजे जाल्यार बायल मनशांत तांगेले सेक्स हॉर्मोन्स इस्ट्रोजन म्हण म्हणटा आमी इस्ट्रोजनाची इफेक्ट आसच्या पुरो म्हणजे एक थिसीस आसा एक डिस्कशन आसा बट ताका डेफिनेट आमकां वैज्ञानीक पुरावे ना तशें आसतना इता म्हळ्यार हे रोग दादल्यांकय जाता आता दादल्यांत तुका त्या लेवलाचे इस्ट्रोजन ना ऑल्दो तांगेल्या शरिरांत थोडे इस्ट्रोजन आसता बट मेजॉरिटी जावन इस्ट्रोजन मस्त उणे लेवलार आसचे तशीच चेडवांकय जाता हू हॅव नेवर हॅड इस्ट्रोजन म्हळ्यार तांगेल्या शरिरांत तितली इस्ट्रोजन
डेव्हलप जायना काही जाल्यार तांकांय जाता तशें जावन इस्ट्रोजन इज नॉट द ओनली रिजन अनदर एक्सप्लेनेशन कसं म्हळ्यार प्रेग्नेन्सीज आतां तुमी प्रेग्नेन्सी कन्सिडर केली म्हणजे जाल्यार गुरबीण जाताना चेडू गर्भकोशा भितर आसतना एक्चुअली तुम्ही कन्सिडर केली म्हणजे जाल्यार हे चेडू आतां मी एक उदाहरण घेवया एक बामणाल आमी एक किडनी काडून एक बायल मनशान फिट केली म्हणजे जाल्यार ते रिजेक्ट जाता तेंचे चेडू रिजेक्ट जायना सो तशें आसतना ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार त्या चेडू रिजेक्ट जायना तशी आमगेले इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक शक्ती सप्रेस जावन आसता त्या टायमार डिलिव्हरी जल्ली कुडले त्या इम्यून सिस्टम एक नमुने एक भुक्कील वाग अशी उठायतो बस भायर त्या टायमार आमकां असल बरो रोग जावची रिस्क चड सो त्या एक कारण आसच्या पुरो म्हणून तशें जावन तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार मेजॉरिटी आमगेलो रोग तुमी पळयल्यार 20 आनी 40 ह्या एज ग्रुपाचे बायल मनशांक चड जावचे येस त्या एक सत्य विशय वय बट ताका करेक्ट कारण तुमी निमगेला आमकां गोतना वय ಕೆಲವು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾರಣ ಆಸ म्हळ्यार इत्याक हे जाता म्हूण सांगून उदाहरण एक आतां स्मोकिंग केलेल्याक असल रोग चड तशें म्हूण सांगून आतां आमगेल्या देशांत एटलिस्ट येद्दोळताय बायल मनशान चड स्मोकिंग करचे आमी पळयनी आमकां सांगता की ना गोतना बट एटलिस्ट निमगीतान ना म्हणटाचे सो स्मोकिंग आमगेल्या देशांत मस्त उणें जाल्यारी बायल मनशांक हे रोग चड स्मोकिंग खर न्ही म्हण जाल्यारी बट स्मोकिंग करतल्यांक रोग जावचे चान्स चड तशीच एक पंत त्या रोग जाल्ली म्हण जाल्यार आनी तांणी स्मोकिंग तशीच तांणी कंटिन्यू केल्ली म्हण जाल्यार अब्बायनाशी त्या रोगाची तीव्रताय चड जाता तशें आसतना स्मोकिंग इज अ डेफिनेट रिजन एज इज नॉट अ डेफिनेट रिजन म्हळ्यार खंयचे एजान जाता बिईंग अ लेडी ऑर अ फिमेल येस रिस्क चड खंडीत आता रुमटॉइड आर्थरायटीस म्हणून चिके फूड तुम्ही एक इनिशियल स्टेज ऑफ रुमटॉइड आर्थरायटीस म्हणून एक स्लाइड दाखयल्या या रुमटॉइड आर्थरायटीस म्हळ्यार कसं जालें हाजे लक्षण कसं आसा आनी हे जावच्याक कारण कसं जालें वय तुम्ही आता आम्ही पळोवचे रोगांत तुम्ही पळयले म्हणजे जाल्यार चडती आमकां पळोवचा मेळचे रोग रुमटॉइड आर्थरायटीस म्हणून आमी संक्षिप्त जावन RA म्हणून शब्द यूज करताची RA तुम्ही पळयले म्हणजे जाल्यार आमगेले पॉप्युलेशनांत अराउंड 1% जना जाता 1% जना जाता 1% म्हळ्यार आमी सान व्हॅल्यू म्हणले खूब बरो 1% म्हळ्यार कसो व्हड विशय म्हण सांगून इता म्हळ्यार तो पुरा मार्क 99% आनी मेळचे म्हळ्यार 1% आनी कोणाक लायकना बट तुम्ही नंबर्स पळयले म्हणजे जाल्यार आतां एक जिल्ल्यांत 25 लक्ष जन आसाचे एक उदाहरण सांगचें आमगेल्या जिल्ल्यांत 25 लक्ष जन आसल्यार 25,000 25,000 जनाक हे रोग आसा म्हण जाल्ली अँड त्या 25,000 जनाक कंटिन्युअस ते रोग आसता इता म्हळ्यार तांकां लायफ लॉंग ते रोग आसता रोग जाता ते आजन्म आसता तशें आसतना तुमी पळयल्यार RA म्हणजे कॉमनेस्ट रोग आमी पळोवचे चडती जावन आतां त्या रोगांत मेन फीचर आसचे आमकां गंटी दुखी आतां एक आमी तावळे स्लाइड एक पळयला गंटी दुखी आतां तेंची गंटी दुखी आमी करेक्ट ट्रीटमेंट करनी म्हणजे जाल्यार ताजी नेक्स्ट स्लाइडान तुमी पळयले म्हणजे जाल्यार पळय हें आतां कोणाकय कळटा हें आतां बोट सुजला म्हूण सांगूक एक 2 क्लासा चेडू पुरो हाका पास डॉक्टर गती ना बट हांत तुमी आतां क्लियरली पळयला कसो दिसता म्हळ्यार गांठी सुजल्या तांबडी जाल्ल्या 2 बोट सुजून आसाची आनी थोडे स्किनांत थोडे चेंजेस जाल्ला ताजे वयर आसचे चर्मांत आनी पुरा सो असल पुरा आमकां दुखी पळोवचा मेळटा आनी हाजे लक्षण सेम आतां तावळी इन्फ्लमेटरी जॉयंट पेन म्हणल्यार जो उरी येता जो दाहक जॉयंट पेन म्हणल्यार ताजी लक्षण आसता तांकां आतां तांणी अशीच हे नेग्लेक्ट केल्ली म्हणजे जाल्यार जो करेक्ट ताका वखद करनी जो कशी की एक दुखी म्हण सांगून नुत बसल्यांची त्याल लावन बसल्यांची कशाय पिवन बसल्यांची अशी पुरो जाल्ली म्हणजे जाल्यार दुसरे जाग्यान त्या मागीर ताजी इफेक्ट दाखोवचे सुरू करता आतां हांगा एक आमी आतां ह्या स्लाइड पळयली म्हणजे जाल्यार तुमी आनी ते एक चेरडाल पायो हे एक्चुअली एक चेरडाल ह्या पास अनेक आमकां कसं सांगता म्हळ्यार खंयचेय प्रायेंत हे जाता म्हणजे एक अनेक निदर्शन हे सो आतां ह्या चेरडाल गंटींत सुद्धा पळय खंयची गांठी लेफ्ट सायडाची ह्या पळयतना आमकां क्लियर आसा आनी तुका कसलें कन्फ्युजन ना सो असल परिस्थिती येता ह्या टायमार आमी तांकां करेक्ट ट्रीटमेंट करका ना म्हणजे जाल्यार कशें जाता म्हळ्यार नेक्स्ट स्लाइडान आमी पळयल्यार त्या गांठ्यो तशीच सुज्जून त्या दुखी पेशंट भोग्गून मागीर त्या रोग प्रक्रिया तशीच कंटिन्यू जावन फायनली आमगेले तें जॉयंट डॅमेज करूं सुरू करता आतां तुमी हें पळयलें म्हणजे जाल्यार आनी तूं एक चेरडाक मे बी सान प्रायर रोग स्टार्ट जावन आसचे पुरो थोडे एल्डर एजान तूं तिगेले त्या एक दवडे म्हणटा पळय आमगेले जॉ त्या मागशी गेल्ला हाका आमी रेट्रोज्ञातिया म्हणटाची म्हळ्यार त्या जॉयंट आमगेले हंगासचे जवडेचे जॉयंट डॅमेज जावन तशें जावचे तशीच अनेक स्लाइड तुमी तंतू पळयले म्हणजे बी तंतू एक पाय दीग एक पाय गुड्ड आसता
सो ह्या पुरो कशें केन्ना जावचें म्हळ्यार ते जॉयंट डॅमेज जाल्ली मागीर आतां दुरदृश्ट कसं म्हळ्यार असल एक पंत त्या जॉयंट डॅमेज जाल्लारी मागीर सम करी जो नॉर्मल करी म्हळ्यार बारीक कश्ट जाता इथं म्हळ्यार त्या एक नमुनो जोडून गेला म्हणटा त्या रोगाचे एक उज्जैन तू त्या जॉयंट भस्म जावन गेला त्या आमी वापस हाडया म्हळ्यार बारीक कश्ट जाता सो ह्या एक डॅमेज स्टेज म्हणून येता मागीर फायनली कशें जाता म्हळ्यार आमगेले ते पुरा जॉयंट डॅमेज जावचे सुरू जाता आतां गांठी आमी दाखयली तशीच जॉ जेव्हा तोंड दाखयलें तशीच आतां हात्ता बोट्ट तुम्ही तावळची बोट तुम्ही कंपेर करा आत्ताची कंपेर करा ते पळयतना तुमकां क्लियरली कळटा हे बेंड जावचे सूर जाला हाका पुरा दुसरो नांव आनी आसा आमी शिकताना स्वान नेक डिफॉर्मिटी अशी तशी म्हणून केला नांव आसा मेगेल प्रोफेसरान केन्ना येवची सांगचे आशिल्लें कसो म्हळ्यार आमी जॉयंट डिफॉर्मिटी आनी नांव दिवची मुख्य न्ही ते जायना तशी पळोवन घेवची मुख्य ते मेन जावची फुडें राबोवका जावची पशी फुडें राबोवका आमी सो आता डॅमेज जॉयंट अच्छा तुम्ही अनेक नेक्स्ट स्लाइड पळयली म्हणजे जाल्यार आदी ताजी आनी मुखार जावन गेले म्हणजे अशेंच पळय सो तुम्ही असले मस्त पेशंट्स पळोवन आसताले जेवन लागतात त्या कसं की एक वात जाल्ला काही म्हणून सांगताची बट ऍक्च्युअली तसले मेजॉरिटी जनाक रुमटॉइड आर्थरायटीस असता सो त्या आमी करेक्ट त्या एक पिकअप करका या इतली स्टेजाक येवची ताय आमी राखची नाही अशी काय फुडली कालांत वखद नातील तटावळी हक्क काय अष्टावक्र म्हणजे हक्क असता वय 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 इथं मला वक्र म्हणता बेंड जावन आणि तुम्ही इमॅजिन करेत पण आता त्या हात डॅमेज जाल्ले स्टार्टिंग दूख आसतनाची बारी लाईफ बारी कष्ट असता बट एक पंत त्या डॅमेज जाल्ले मागीर दुखी आस आता डॅमेज आस म्हणटाना आमकां सिंपल लाईफाचे सिंपल काम करूंक कशें जाता एक शर्ट घाली बटन घाली म्हळ्यार जायना एक हुक्स घाली म्हळ्यार जायना ब्रश करचे खाऊचे न्हावचे सिंपल बरोवचे त्या हातान तू पाययाचे तुम्ही कन्सिडर केला त्यांची चमकुच्या जायना बसच्या जायना उठाचे जायना एक भायर वचा एक वार्डिकस वचका म्हळ्यार हांकां जायना तसले एक परिस्थिती जिदल कडेन कितली की पेशंट असतात आत्ताच्या काळात आमकां पळोवचें मेळचें उणें इता म्हळ्यार आत्तां आमी ताका करेक्ट डायग्नोसीस करून वखद आनी करताची बट ते खर न्ही म्हणजे जाल्यार असल परिस्थिती पुराय येता हे एक रुमटॉइड आर्थरायटीस पेशंट आले नॅचरल हिस्ट्री म्हणटा आमी नॅचरल म्हळ्यार वखद करना अशें आसा म्हणजे जाल्यार हे पुरा स्टेज आसा तांणी मुखार वताची बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आसा पळय त्या जिवाक अपाय करतना गांठी डॅमेज जाता पुरो जाता तशें जावन एक नमुनो आमगेले पेशंट एक त्रिशंकू स्थिती सिरकला म्हणके म्हळ्यार तेकडे एक हेल्दी लाईफ येना एकडे त्या एक रोगान एक मुक्ती दिवची येना तसले एक स्थिती येता मरूकय जायना वांचूकय जायना म्हळ्यार एक परिस्थिती वय तशें म्हूण सांगू न्हू आतां आमी ओके गांठी विशय उलयले डॅमेज जाता पुरो जाता बट तुमी तशी सोडली म्हणजे जाल्यार आतां हे सैन्य आमगेले इम्यून सिस्टम अटॅक करता असं गांठीक अटॅक करता असं डॅमेज जाल्ले तर थंयक न्हू तो बैसना ते आमगेले दुसऱ्या अंगांगाक अटॅक करूं सुरू करता आतां उदाहरण एक नर म्हळ्यार आमगेले पाय मुवमेंट करूंक हात मुवमेंट करूं शक्ती मेळचे आमगेले नरा सकून सिग्नल येवचे शक्ती मेळचे मांसा सकून बट ते सिग्नल येवचे नरा सकून ते नराक डॅमेज जावचे न्यूरोपथी म्हणटा तशीच हार्टाक डॅमेज जावचे इनफॅक्ट तुम्ही पळयले म्हणजे जाल्यार रुमटॉइड आर्थरायटीस अनकंट्रोल्ड म्हळ्यार ते रोग तशीच मस्त वर्स त्या एक जडली म्हणजे जाला तो उज्ज तांतू जोडणोच आमगेले हार्ट इथं म्हळ्यार मॅक्सिमम मॉर्टॅलिटी म्हळ्यार रुमटॉइड आर्थरायटीस पेशंटांत एक एंड पॉइंट तांगेले जिवाक अपाय जेवता तसले एक लक्षण येवचे एक्चुअली हार्ट अटॅक्स जेव्हा हार्ट फेल्यूर असले सो त्या एक अनेक उदाहरण सांगचे हांव तशीच रक्त संबंधित रोग दोळ्याक प्रॉब्लम जेवचे इनफॅक्ट कितली की आमगेले रुमटॉइड आर्थरायटीस पेशंटाक सिरियस दोळ प्रॉब्लम ब्लायंडनेस जेवचे तांगेले म्हळ्यार अंधकार कंप्लीट लायफांत मागीर तशीच ब्रेन इनवॉल्वमेंट अशी सकड मस्त दुसऱ्या अंगांत हे आमी ताका कॉम्प्लिकेशन्स वारे म्हणटा कॉम्प्लिकेशन म्हळ्यार मेन रोग कशी आसमू ताजे दुसरे serious problems why so complications वारे या पूरा आमी प्रिव्हेंट करका that is the main idea so या तुम्ही एक ब्रीफली पळयली म्हणजे जाल्यार रुमटॉइड आर्थरायटीस म्हणजे एक रोग आता रुमटॉइड आर्थरायटीस कसले रक्त परीक्षण आसगी वय रुमटॉइड आर्थरायटीस एक्चुअली तुम्ही पळयली म्हणजे जाल्यार रुमटॉइड फॅक्टर म्हणून ऐकून आसताची इनफॅक्ट एक कॉमन एक जोक कसं म्हळ्यार रुमटॉलॉजीन तू मेजॉरिटी आमी पेशंट पळयताना तांणी ऑलरेडी रिपोर्ट घेवन येचे पळय डॉक्टर आमगेलो रुमटॉइड फॅक्टर पॉझिटिव्ह आसा म्हणून एक्चुअली रुमटॉइड फॅक्टर पॉझिटिव्ह असली कुठले रोग असं म्हण अर्थ नाही इनफॅक्ट तुम्ही जनरल जावन पळयली म्हणजे जाल्यार 100 जनाक जनरल नॉर्मल मनीस तांकां 2 टेस्ट केले म्हणजे जाल्यार सहज 8% जनाक रुमटॉइड फॅक्टर पॉझिटिव्ह येता त्या पॉझिटिव्ह असली कुठले रोग असं म्हण अर्थ नाही तर जाल्यार कशी रोग पत्ते करताची म्हणून रोग पत्ते मेनली 3 हेडिंगार आमी कन्सिडर करूयात एक पेशंटाक असची लक्षण आता मी ते डिस्कस केले दाहक जॉइंट पेन आणि या म्हणून
सेकंड आमकां पेशंटाक पळयतना मेळची लक्षण डॉक्टराक. थंय आसचे वय थंय एक मुख्यवाद विशय आसचे इता म्हळ्यार आमकां पळयतना मस्त माहिती मेळटा खंयची जॉयंट इनवॉल्ड आसा कितले जॉयंट इनवॉल्ड आसा ते कशे आसा ताजी तीव्रता कितली आसा आनी हांव आतां सांगलां म्हणकी जॉयंट सोडून दुसऱ्या अंगांगांत कसो प्रॉब्लेम आसा ते दुसरो रोग आसच्या पुरो ताजे विशीं आमी केलो मागीर उलयता तसल कसले आसता की म्हणून पळोवपा पडटा तशें जावन एक डॉक्टरान पळोवचें मुख्य थंय आमकां रोग पत्ते करूं जाता इनफॅक्ट 99% ऑफ आवर डायग्नोसिस आर क्लिनिकल म्हळ्यार पेशंटा विशय उल्लोनु आयकून आनी ताका परीक्षण करून मेळचे तसल माहितींतूच आमकां रोग कसो म्हणून कळटा 99%. मागीर आमी कन्फर्मेटरी टेस्ट करचे आतां हांव सांगलां म्हणजे रुमटॉयड फॅक्टर तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार 70-80% जनांत पॉझिटिव्ह येता. तशीच दुसरी टेस्ट आसा अँटी-CCP म्हणटा सायक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टायड या आनी RF तुमी वट्ट घाल्ली म्हणजे जाल्यार 90% पेशंटा पॉझिटिव्ह आसता. तशें म्हण सांगून RF आनी अँटी-CCP नेगेटिव्ह आयली म्हण लेख्या एक पेशंटाक ताका आरे ना म्हूण येतगी ना ताका आरे आसचे पुरो ते डायग्नोसीस आमी सिरो नेगेटिव्ह आरे म्हणटा. सिरो नेगेटिव्ह म्हळ्यार हे पुरो नेगेटिव्ह आसा म्हणून सिरो नेगेटिव्ह आरे ताजे लास्ट म्हण कशें सांगचें ते आमगेले तज्ञ वैद्यान पळोवन ताका परीक्षण करून टेस्ट केल्ली मागीर एक करचे एक रोग पत्ते. सो डायग्नोसीस ऑफ आरे इज क्लिनिकल म्हळ्यार आमी पेशंटा पळोवन डिसायड करता आसले बरे टेस्ट करून करची न्ही बट टेस्टिंग इज इम्पॉर्टंट इता म्हळ्यार आमकां ते प्रूफ मेळटा आनी खंयची वखद दिवेत म्हणजे एक आमकां एक थोडे गायडन्स मेळटा. तशें जावन टेस्टिंग इज नेसेसरी बट इट इज नॉट सफिशियंट टू मेक अ डायग्नोसिस. तशीच ಕೆಲವು ಜನ सांगतांची वात रोग म्हळ्यार या संधिवात म्हळ्यार शिया प्रदेशांत थंडशील जाग्यार चड जाता म्हणून तशी अनेक ಕೆಲವು जन सांगता कसं म्हळ्यार तांकां दाळी खेळल्यारी नातल्यार बटाटो वांयगण वाळी असल पुरो खेळल्यारी तांकां वात चड जाता म्हणून वय वय ते असल एक अपप्रचार मोस्टली वाळेन इष्ट नातिल्यान कोरोनाच्या पुरो वाळी जो दाळी इष्ट नातिल्यान कोरोनाच्या पुरो बट सत्यांश आनी वैज्ञानिक अंश कसं म्हळ्यार फूड आनी आमगेले रुमटॉयड आर्थरायटिसाक कसले डायरेक्ट संबंध ना. हाका एक भारलायक एक वैज्ञानिक माहिती खंय दुखून मेळटा म्हळ्यार आतां तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार रुमटॉयड आर्थरायटिस सांगलें आमगेल्या पॉप्युलेशनांत 1% जनांत जाता म्हणून तुम्ही अक्रॉस द वर्ल्ड इडी विश्वांत तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार ह्या रोग दुसरे देशांत जाता दुसरे टेम्परेचर आशिल्ले देश म्हळ्यार भयंकर आयस पोवन कोल्ड आसता तसले रशिया साकून सगळो दीस वत आसून आसचे सौदी अरेबियांत तुम्ही ह्या दोन होलिके केल्यार दोन्ही कडेन सेम प्रमाणांत रुमटॉयड आर्थरायटिस जाता विच मीन्स टेम्परेचराक कसले डायरेक्ट कनेक्शन ना. तशीच फूड हॅबीट तुम्ही आता म्हणले वाळी दाळेन असल पुरा आता फूड तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार वेज नॉन वेज दुसरे नमुनेचे फूड हॅबीट आशिल्ले दुसरे देशांत तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार रुमटॉयड आर्थरायटिस सेम लेवलार जाता 1% ऑफ द पॉप्युलेशन विच मीन्स फूडाक आनी आमगेल्या रोगाक डायरेक्ट संबंध ना. ऑफन कसं जाता म्हळ्यार रोग ऍक्टिव्ह असता आमगेले पेशंट करेक्ट वखद करतना जेव्हा नेग्लेक्ट करता असं रोग ऍक्टिव्ह आसता. रोग ऍक्टिव्ह असताना तसले एक पेशंटान कसले एक आयटम खाल्ले काली वाळी खाल्ले आजी दुखी चड जाल्ले म्हणून ताणें एक ऑब्झर्वेशन करता तांणी बट ताजी निमित्त दुखी नाही ऍक्च्युअली. सो फुडाक आनी ताका कसले डायरेक्ट संबंध ना आर एक ना. मागीर ಕೆಲವು जन सांगताची आर एक उपयोग करता जाल्यार वखदा निमित्त मस्त साइड इफेक्ट्स आसा दुष्प्रभाव जाता दुष्परिणाम आसा म्हणून नाही त्यावेळी एक नमुनेचे एक मिथ्यांश म्हण येता फुडल्या कालांत वय स्टार्टिंगार आमगेले रोग कसला जाता इत्ते जाता ताजे एक टेक म्हळ्यार मेकॅनिझम आमकां गोत नाशिल्ले त्या टायमार गोल्ड भांगर यूज करताले आज भांगर घेवचे बारी कशें चल्ला तेन्ना पिवयत आशिल्ले भांगर. सो भांगर गोल्ड जेव्हा तशीच ताका इम्युनो सप्रेसिव्ह प्रॉपर्टीज आसा म्हळ्यार इम्युन सिस्टमाक कंट्रोल करता जाल्यार एक क्षमता ताका आसा बट तांतूं मस्त सायड इफेक्ट जाताले. बट आयच्या काळांत तशें न्ही आमगेले आतां मस्त नमुने वखद आसा डीमार्ड्स म्हणटा आमी डिसीज मॉडिफायींग एंटी रोमॅटिक ड्रग्स डीमार्ड्स म्हणटात. सो डीमार्ड्स केलाव आसा इनफॅक्ट 14 की 16 डीमार्ड आसा करंटली तर जावन ह्या रोग भारी लायक रितीर आमकां कंट्रोल करूं जाता. एक सान रितीर स्टिरॉयड यूज करचे अगत्य पडटले केलाव जनाक तशें म्हण सांगून स्टिरॉयड म्हणून इता म्हळ्यार स्टिरॉयडा विशयी मस्त अपप्रचार आसा स्टिरॉयड घेतली कुठे अशें जाता तशें जाता बारी सायड इफेक्ट जाता ताका एडिक्ट जाता आनी म्हण सांगून आनी मागीर स्टिरॉयडा विशयी प्रति एक मॅगझीन जो पेपरार जो पुरो वायट येता करेक्ट त्या इता म्हळ्यार जन त्या अनेक साइड ऑफ द कॉइन पळयतना या कशें म्हळ्यार व्हेकल घेतला ऍक्सिडेंट जाता म्हणला म्हणकी व्हेकलांत आशिल्ल्याक ऍक्सिडेंट जावचे घरकड बशिल्ल्याक ऍक्सिडेंट जायना तशें म्हण सांगून व्हेकल वायट म्हण न्ही आमी मनीस खंयची त्या एक यूज करता की टूल तातूंत सम यूज करता तशीच स्टिरॉयड तुमी व्हेकल पिवन सोडून वटारे सोडली म्हणजे ऍक्सिडेंट जावची रिस्क चड जाता. तशीच
स्टिरॉइड आम्ही बरयताना त्या कसला बरयला त्या केदन स्टार्ट करू का त्या केदन बंद करू का या करेक्ट गोत्तास का तक्क स्किल म्हणजे सो स्टिरॉइड इज जस्ट लाईक एनी अदर आयुध जेव्हा टूल आम्ही यूज करचे त्या करेक्ट यूज केलं म्हणजे तांतून तुमकां मस्त बेनिफिट मेळटा युजली आम्ही स्टिरॉइड स्टार्ट केल्ली म्हणजे री RA पेशंट सांगतो 4 महिने भितर बंद करू जाता मोर दॅन 90% पेशंट सांगतो ओकेशनल ಕೆಲವು ದುರದೃಷ್ಟ ಆशिल पेशंटांक तामकां तांगेलो कंप्लीट रोग कंट्रोल करू जायनी अशी एक स्थिती आस म्हणजे री त्या आम्ही थोडे एक्स्ट्रा 1-2-3 महिने दिवेत इथं मला त्यात नाव खंयचे एक दुसरे वखद ट्राय करता हांव सांगले तुमकां DMARD 14-16 टाईप आसून खंयचे एक वखद खंडित वर्क जाता आज नाही फल्ले तितले भितर आम्ही स्टिरॉइड रबय मागीर ಕೆಲವು ಜನ एक सांगता कसं म्हळ्यार पय्या गांठी ओतीतना गॅस येता म्हटल्यार गॅस एक कडेन सुकून एक कडेन चमकले जाता हे तथ्य गी ऍक्च्युअली आमकां ओपीडीन एक बार लायक एक हास्यास्पद विषय आमकां खूब गमत म्हळ्यार हसताचे आमी पेशंटाक दुख आसा त्या विशय दुसरो बट ऍक्च्युअली गॅसाक आनी ताका कसलें कनेक्शन ना एक जनरल पब्लिकान आलोचन करचें कशी आमगेले फुडले वैद्यान रूमा म्हूण नांव दिल्ली की एक जागा साकून अनेक जागा वता म्हणून तशीच आमगेले जनरल पब्लिक कशी लेखता म्हळ्यार त्या गॅस एक जागे साकून अनेक जागे वता असं म्हणून ऍक्च्युअली तशें नाही गॅस्ट्रिक जेव्हा गॅस आणि असल गंटी दुखी जेव्हा मसल दुखी कांय कनेक्शन ना सो ताका कसलें खंडित कनेक्शन ना तशी अनेक एक मिथ्य असं कसं म्हळ्यार आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रांतू हाक वाताक संधिवाताक वखद ना म्हणून सांगून ऍक्च्युअली ते कम्प्लिटली रॉंग पडे तुम्ही आता पळयल म्हणजे RA पेशंट आहात लास्ट एक 20-25 वर्सांत आमकां जाल्ले डेव्हलपमेंट्स तुम्ही पळयल म्हणजे ते अगाध जाला तशें आसतना आयची पेशंटाक आशिल्ले इतले RAंत आशिल्ले इतले वखद दुसरे खंयचेय रोगांना आता तुम्ही खंयचे एक दुसरो रोग सांगा 16-18-20 टाईप वखद असचे सो तशें आसतना RAंत वखद ना म्हणजे कम्प्लिटली मिथ्य खंयचे आमगेले पेशंटाक वखद वर्क जाता खंयची डोज वर्क जाता म्हणजे एक फायंड आउट करचे काम असता ते एक नुरित वैद्यान करू जाता बट ताका लायक वखद आसा ऍक्च्युअली RA मागीर अनेक कसं सांगता म्हळ्यार जन RA आशिल्ले नातल्यार रुमटॉयड आर्थरायटीस आनी कसले संधिवात आशिल्ले जनान क्रीडेन तूं नातल्यार खेळांत तूं भाग घेवच्या नज तांणी मस्त शारिरीक व्यायाम तसले करू नज म्हूण सांगू ना 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 त्यावेळी ऍक्च्युअली एक मिथ्य विषय ते इनफॅक्ट आम्ही आमगेले पेशंट्स तुम्ही पळयल म्हणजे आम्ही तांकां प्रोमोट करताची एक्सरसाइज करांची एक पंत रोग नियंत्रण आयली मागीर एक पंत गंटी दुखी समजल्ली आता स्वेलिंग ना हे ना कसलें ना म्हणटाना तांणी फिजिकली ऍक्टिव्ह आसू का आम्ही पेशंटाक ऍक्टिव्हली सांगता तुम्ही भायर वचून खेळी येतं योगा करी येतं तो गांठेनी कंप्लीट मोडचून बसे जाता म्हणजे बैसून योगासन पुरो करी येतं खंयचे फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करी येतं आमगेले तुम्ही पेशंट्स पळयल म्हणजे कुली कार्मिक आसाची सॉरी स्टुडंट्स आसाची हेवी वर्क करतले जन इंडस्ट्रीन तांणी पुरा कार्मिकर पुरा आसाची चरडून ताय आसाची तांणी खेळताची भायर वचून तशें जावन आमी एट एनी पॉयंट ऑफ टायम खेळूनच जेव्हा व्यायाम करून जे म्हणून खंडित सांगू ना आम्ही इनफॅक्ट कोर काम म्हणून प्रमोट करता जिथं मला व्यायामांनी केल्ली म्हणजे रोग प्रक्रिये उणी जाता तशें जावन योगा केल्ली कुडले रोग उणी जाल्ले तांतू कसले एक फट्टी म्हूण न्ही ते बट बरे योग करून बैसून वखद घेना अशें बैसून समजता तशें न्ही योगाय कोरका व्यायामय कोरका करेक्ट वखदय घेवका व्यायाम खंडित कोरका तशी करू नज म्हणून खंयचेय रूल ना அடுத்து आम्ही वर्ल्ड लूपस डे म्हणून सांगून आचरण केले हे लूपस म्हळ्यार कसले तांते ಕೆಲವು नमनेचे लूपस आसा म्हणून आम्ही ऐकल्यांची तांत स्पेसिफिक जावन सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस म्हळ्यार कसले होय SLE म्हळ्यार शॉर्ट फॉर्मान सांगचे आमी सिस्टमिक लूपस लूपस म्हळ्यार एगेन ग्रीकान तो वुल्फ तोळा सो तेन्ना त्या टायमार त्या SLE चे लक्षण तुम्ही पळयल म्हणजे तोंडार रॅश आता एक स्लायडान दाखयत पळय सो SLE नेक्स्ट स्लायडान तो ताजी नेक्स्ट स्लायडान एक SLE आमी एक रॅश दाखयत अंतो आता तुम्ही पळयल म्हणजे ही बायल मनशीक ऍक्च्युअली SLE आसा तिगेल तोंडारी अशी नांका साकून हांगा चीक एरिया अंतो आमकां तोंडा वयरी गल्ला वयरी रॅश आसा पळय हाका आमी मॅलार रॅश म्हणटाची जो बटरफ्लाय रॅश आता नेक्स्ट स्लायड एक दाखयत तांतू एक बारीक क्लीन जावन दाखयत तसलो आसा पळय बटरफ्लाय एक चिट्टे बसला म्हणके पतंग बसला म्हणजे सो आता रॅश असताना त्या पळयताना तांगेल तोंड पळयताना एक नमून उल्फाल तोळाल तोंड अशें दिसता म्हणून सांगून थंय कोण डिस्क्रिप्शन येयलें बट ह्या एकच ताजी लक्षण न्ही लक्षण मस्त आसा लुपसाचे तुम्ही लक्षण पळयल म्हणल्यार स्किनी एक आता नेक्स्ट स्लायड पळयल म्हणजे ह्या अनेक ताजी लक्षण डिस्कॉयड लुपस म्हणटा आमी डिस्कॉयड लुपस एरिथमेटोसिस म्हण DLE SLE आणि DLE सो DLE ताजी लक्षण सो ह्या स्किन रॅश अशीची मत्त्या केसांत जाता केस झोण वता अशी पुरो जाता आता नेक्स्ट स्लायड तुम्ही पळयल म्हणजे
एलोपेशिया आता पळय ही एकली बायल मनशी तिगेला केस कितले उणी जाला पण या पुरा एसएलई जावचे तसं लक्षण तुम्ही आर एक कंपेअर केली म्हणजे जाल्यार एसएलई खंडित जा चड सिरियस ताजे खातीर ताजें नांव सिस्टमिक म्हळ्यार दुसरे सिस्टम इन्वॉल्व करता ते जेव्हा अंग इन्वॉल्व करता म्हणून बरे स्किन जो जॉइंट नाही इनफॅक्ट एसएलई पेशंट्सान तो किडनी प्रॉब्लेम जावची चान्स 60-70% आसा तशीची ब्रेन प्रॉब्लेम हार्ट प्रॉब्लेम इनफॅक्ट आज आतां ह्या स्टुडियो येवचे फुडें हांव सकाळी एक पेशंट आयसीयूंत पळोवन आयलो यंग गर्ल 22-23 वर्साची तिका एसएलई आसा आनी तिका हार्टाचे सिरियस प्रॉब्लेम जाला मायोकार्डायटीस आतां जन एक 22-23 वर्साची एक हार्ट प्रॉब्लेम जाल्ली म्हणटा ते एक्सेप्ट करू जना कशें जाता सो असल पुरा लक्षण आमकां एसएलईंत पळोवचा मेळटा हार्ट ब्रेन किडनी रगत नर तशीच मागीर जॉइंट आनी स्किन कशी आमी पळयल्या सो ह्या पुराक आमी एसएलई म्हणजे एसएलई इज मच मोर सिरियस अँड अगेन एसएलई यंग गर्ल म्हळ्यार चलयांत जावचे 20-25-40 एज ग्रुपांत ते मॅक्सिमम आमकां पळोवचा मेळचे बाळान जाल्यार बायल मनशा चड आसता त्या वेळी हांव तावळ सांगली पळय म्हळ्यार बाळान ती जावन त्या टायमार नेक्स्ट एक 6 महिने 8 महिन्यांत आमकां रिस्क हायेस्ट आसचे असल रोगान जावचे आनी ऑलरेडी रोग आशिल्ल्यांकय त्या टायमार रोग मस्त चड जाता तर जावन एसएलई एक्चुअली पळोवचा गेल्यार कॉमन बट मस्त जाणांचे विशय गोतना आनी मस्त डॉक्टर्सय हे आसाच ना म्हूण सांगून ते एक स्किप करता ताजे विशय टेस्टिंग आनी ताजे विशय आलोचन करूंक बट इट इज व्हेरी कॉमन एक्चुअली ये रुमटॉइड आर्थरायटीस म्हणटना अनेक एक रोग उडगास कसं म्हळ्यार गौट ये गौटाक आनीक रुमटॉइड आर्थरायटीस कसले संबंध आसा गौटांत एक आंग्ल भाशेंत एक व्हेरी इंटरेस्टिंग हे कसं म्हळ्यार गौट इज द किंग ऑफ डिसीजेस अँड इट इज द डिसीज ऑफ किंग्स म्हळ्यार फुडल्या काळांत पुरा हे थोडे रिच मनशाक कोणाक लायक खावच्याक तेन्ना एक खावचे म्हणजे एक लग्जुरी पळय स्वीट खावच्याक जो अल्कोहॉल अशी पुरा सो तांकां जेवता जाल्यार म्हूण अँड इट इज द किंग ऑफ डिसीजेस इता म्हळ्यार तांतू जेवची इतली दुखी त्या एक दुखीचे एक तीव्रते दुसऱ्या रोगांत पळोवचा मेळना म्हूण सांगून ताजे डिस्क्रिप्शन आनी पुरा मस्त आसा गौटांत सो गौट म्हळ्यार जनरल जावन जनांक कसो कोत्ता म्हळ्यार युरीक एसीड आनी मीठ जेवचे म्हणून ते करेक्ट ते सो युरीक एसीड आनी मीठ युरीक एसीड शरिरांत चड जाल्ले कुडले जेवचे रोग गौट GOUT गौट तांतू मेनली कसं जावचें म्हळ्यार युरीक एसीड तुमी युरीक एसीड पळयलें म्हणजे जाल्यार प्रति एक नॉर्मल मनशान शरिरांत उत्पादन जेवता आसलें एक वेस्ट प्रोडक्ट ते युरीक एसीड शरिरांत आस उत्पादन जेता आस ते आमगेले मुत्ता मुखांतर भायर वचूं ताजे खातीर ताजें नांव युरिनांत वच्चें युरीक एसीड सो मनशांतू त्या युरिनांतू युरीक एसीड भायर वच्चना म्हणजे एक परिस्थिती येताना इता वच्चना दुसरें कारण आसा जेनेटिक फॅक्टर्स आनी पुरा वच्चना म्हणटाना कळ्ळ जाता युरीक एसीड शरिरांत शेखरणे जाता शेखरणे जावन आमगेले दुसरे जॉइंटांतू गंटींतू स्किनांतू रक्तनाळांतू पॅनक्रियासा भितर किडनींतू अशी ते खंय वचून बसतकी थंय प्रॉब्लेम आतां गांठीन बसला गौट म्हळ्यार सिवियर दुखी स्वेलिंग तांबडे जाला पाय दवरून चमकुचे जायना रात्री न्हिदताना सम्मशील मनीस सकाळी उठताना पाय नेला दिवचे जायना अशी तशीची किडनीन जालें म्हणजे जाल्यार किडनी स्टोन तशीची रक्तनाळांत आनी त्या डेपॉझिट जाल्ले कुडले रक्तनाळाचे स्टिफनेस म्हळ्यार ते गट्टी जाता तेन्ना बीपी वयर वचचे तशीची स्किनांत त्या जाल्ली म्हणजे जाल्यार ताजी एक सान गुळ्ळो आनी पुरो येवचे ताका आमी टोफाई म्हणटाची म्हळ्यार युरीक एसीड तितले थंय वचून शेखरणे जाता ह्या एक रोगाक आमी गौट म्हणचे गौट युजली दर्ल्यांक जेवचे आतां आमी मेजॉरिटी रोग बायल मनशान जेवचे म्हणल्यार तर ह्या एक रोग तुमी पळयले म्हणजे जाल्यार दर्ल्यांक चड जेवचे तर इता म्हळ्यार बायल मनशांत इस्ट्रोजन आशिल्ली मीती तांकां युरीक एसीड लेवल उणें आसता तर जावन तांकां गौट जेवचे चान्स मस्त उणें दार्ल्यांक चड सो यंग मेन युजली वेल बिल्ट मेन म्हळ्यार कोणाक लायक मसलन जावन जिम आनी पुरो करून कोण एकलो चल्लो की ताका तो ಸ್ವಲ್ಪ जनांक पुरो रिस्क चड केन्नाय गौट जेवचे आनी हाय प्रोटीन इंटेक आनी आशिल्लें रायट आतां अनेक एक नमन्याचे एक रोग आमी पळयताची तांतू कशें आसता म्हळ्यार एक रोगी तागेले फाट अशी स्टिफ आसता ताण चंपून येतना कळटा ताका कसं एक प्रॉब्लेम आसा म्हूण सांगून ताका समज बंगसू जायना या तागेले बश्शा समज जायना ताका एक पोस्चर मेंटेन करपा पडटा आनी अशी घुंवची ताणें अशी सगळे अशी भूज घुंवन आता गेले करेक्ट करेक्ट त्या कसं रोग वय ताका मी अँकायलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस म्हणजे शॉर्ट फॉर्मान तो AS अँकायलोसिस म्हळ्यार जॉइंट जेवचे स्पॉन्डिलोसिस म्हळ्यार फाटीचे इन्वॉल्वमेंट त्या स्पॉन्डिलोसिस म्हण मस्त जाण आयकून आसताचे म्हाका सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस जाल्ले म्हणजे कॉमन आमी सांगताचे बट त्या दुसरे त्या प्रायेंत जेवचे आमी सांगचे या रोग हांतू कसं जाता म्हळ्यार आतां आमी गंटीची कशी एक व्याख्यान दिल्ली की दुखी जाता सुत्ता अशी तशी म्हणून सेम प्रक्रिये आमगेले कुर्टाचे फाटीचे आणि गळ्याचे जॉइंटांत जेवचे
थंय जाल्ले कुडले कशें जाता म्हळ्यार दुखी सकाळ उठयतना स्टिफनेस तुम्ही सांगला म्हणजे बक्सूचे जायना गुंचे जायना अशी प्रॉब्लेम असता आणि क्रमेण समयांतू त्या जॉइंट जावन वता फ्यूज जाता फ्यूज म्हळ्यार जुडवण जावन वता एक पंत त्या जुडवण जाल्ली कुडले मागीर स्टिफ तुम्ही सांगला म्हणजे मुवमेंट करू जायना आता त्या गळ स्टिफ जावन आसता सो अशी पडले म्हळ्यार ताका पळोवचें जायना ताण अशी पळोवका पडटा अशी फुल्ल घुवन गळ घुना तशी ताका अँकलोजिंग स्पॉन्डिलायटीस म्हणजे अगेन अँकलोजिंग स्पॉन्डिलायटीस तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार यंग चेल्ल्यांक जेवचे 20-25 एज ग्रुपान स्टार्ट जेवचे मागीर त्या क्रमेण तशी चड जावन 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 या कंप्लीट एक फुल पिक्चर बक्सूचे जायना गुंचे जायना असेल एक पिक्चर येताना एक 35-40 वर्ष प्राय जावन आसचो बट त्या रोग अँकलोजिंग स्पॉन्डिलायटीस म्हणजे त्यावेळी एक नमुन्याचे वाताचे रोग तशें जावन कोणाक सकाळ उठयतना फाटी दुखी आसा सकाळ उठान म्हाका बक्सूचे जायना सॉक्स घालूं येतना म्हाका एक पॅन्ट घालया म्हळ्यार सकल बक्सून काम करूं येतना म्हणटाना आमी थोडे ते सिरियसली घेवका पडटा तेंची आमी व्हरलेले आतां कंप्युटरार सगळो दीस आतां वर्क फ्रॉम होम पळय सो सगळो दीस कंप्युटरान तो बैसून काम करून मागीर फाटी दुखी जावची दुसरी ह्या हांव कसं म्हणटास म्हळ्यार सकाळ उठयतना फाटी दुखी आसा वय त्या आमी थोडे सिरियसली घेवका पडटा बिकॉज इट इज वन ऑफ द सायन्स ऑफ अँकलोजिंग वय वय आतां आयच्या काळांत अँकलोजिंग स्पॉन्डिलायटीस मस्त वखद आसा ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನೇ ಅಸ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಸ್ म्हणून ताजी पशी बेटर बायोलॉजिक्स म्हणून एक वखदाची ग्रुप आसा एक्चुअली बायोलॉजिक्स म्हळ्यार तांचो मस्त वखद आसा एक प्रभेद म्हणया वखदाचे सो त्या बायोलॉजिक्स आसा इंजेक्शन बायोलॉजिक्स भार लायक वर्क जाता मेजॉरिटी पेशंट्सांक मोर दॅन 80-85% सक्सेस रेट्स आसा प्रति एक बायोलॉजिकान तसो मस्त बायोलॉजिक आसा सो मस्त ऑप्शन आसा आमकां ट्रीटमेंटाक एक पंत आमी पळयता कसं म्हळ्यार मनशांक तोंडान मस्त बोक्क जेवचे या कसं निमित्त जाता वय तोंडांत मस्त बोक्क जेवचे रेकरंट माउथ अल्सर्स वय वय आता कॉमन जावन सामान्य जावन आमकां पळोवचें म्हणजे आग्रा बोक म्हणटा पळय एफ्थस अल्सर ते कॉमन कसं की खाल्ले ब्रश करतना ब्रश लागले दांत लागलो अशी पुरा सो एफ्थस अल्सर ते ताजीतले येता आनी वता तें कांय व्हड विशय न्ही आमी कसं म्हणटास म्हळ्यार रिकरंट अपास पती जेवचे आनी मस्त दुखी आनी मस्त नमुनेर जेवचे म्हळ्यार एक दीस तुका वंटारी गल अंतू गेले जिब्बेरी ताळ्या भित्तरी अशी गिळूक एक कष्ट तसल एक परिस्थिती असल मस्त रोगांत जाता आता एसएल आमी एक रोग आता मी सांगले एसएलईंतूय जाता मस्त माउथ अल्सर्स बेशेट्स डिसीज म्हणून एक रोग आसा त्या यंग एगेन चेल्ल्यांत जेवचे तांकांय तशीची तोंडांत आनी गाय आनी पुरा गांठी दुखी आनी तांकां दुसरे मस्त सिरियस रक्तनाळ संबंधित रोगान जाता बेशेट्स डिसीज म्हणटा आमी तशीची माउथ ड्राय जावनय मस्त जना जाता जॉग्रन सिंड्रोम म्हणून आसा तशीची करुळ संबंधित केलो वाताचे रोग आसा तांतूय आमकां अशी जाता सो अशी पदे पदे आमकां त्या आग्रा बोक्कन जाता आनी भयंकर प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार पळोवचें गत्य आसा ते खंयची रोग म्हणून सांगून बरें ते बोक्क पळोवन खंयची रोग म्हणून सांगूं जायना आमी टेस्ट करून दुसरें कसं लक्षण आसा म्हणून पळोवन तें पळोवंक पडटा ऑफन आमकां असल पेशंट ENT डॉक्टर्स जेवो स्किन डॉक्टर्स जेवो डेंटिस्ट हांनी पेटयताची इता म्हळ्यार तांणी तांगेले बेजीक आतां विटामीन दिवची की माउथ वॉश दिवची की ह्या पुरो ट्राय करून आसता बट तांकां प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तेन्ना आमी पळोवका पडटा ह्या वेळी वाताचें एक लक्षण आसता केलो पेशंट्सांत तशी अनेक एक रोग आसा वॅस्क्युलायटीस म्हणून त्यात मस्त पळोवचा मेळटा आमकां हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती ह्या वॅस्क्युलायटिसाच्यात एक्चुअली जनांक सडन इंटरेस्ट कशें येयलें म्हळ्यार कोरोना व्हायरस आतां आमगेलो कोरोना व्हायरस पॅन्डेमीक जाल्ली पळय तांतू मस्त जनांक कोरोना जाल्ली मागीर वॅस्क्युलायटीस मस्त जना जाल्ले वॅस्क्युलायटीस म्हळ्यार एक एगेन एक प्रक्रियेची नांव ती म्हळ्यार आमगेल रक्तनाळा भितर आमगेल रोग प्रतिरोधक शक्तीन आक्रमण करून त्या रक्तनाळ सुच्चे त्या रक्तनाळ सुत्ताना कसं जाता तांची रक्तप्रवाह बंद जाता सो खंयचे एक अंगांक रक्तप्रवाह बंद जाल्ले कुडले त्या सिरियस विषय तो तशी त्या वॅस्क्युलायटिसात दुसरूच लक्षण आता एक आमी एक स्लाइड घाल्ली म्हणजे जाल्यार वॅस्क्युलायटीस पळय आता हक्क कशें जाला म्हळ्यार ताका पांयांत ते रॅश स्किन रॅश जाला पळय ते पॅल्पेबल पर्प्युरा म्हळ्यार ते आपडतना मेळटा आमकां स्किनांत कस की एक वयर आयला म्हणजे तांत दूख आसता कितली की जनांक त्या मागीर होड जावन अल्सर जाता आनी असल वॅस्क्युलायटीस आशिल्ले पेशंट्सांक दे आर युजली व्हेरी सिरियस म्हळ्यार वॅस्क्युलायटीस कॅन किल इन अवर्स आता तुम्ही आमगेल पुरा रोग पळयलो म्हणजे जाल्यार फास्ट एक प्रोग्रेस जावन सिरियस रोग जेवता असल म्हळ्यार वॅस्क्युलायटीस तांतू मस्त रोग आसा वेजिनर्स ग्रॅन्युलोमॅटोसिस म्हणटा जी चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम म्हणटा केलो रोग आसा ह्या पुरा कशें म्हळ्यार आमगेले हायर लेवल्स ऑफ स्पेशालिटीन आमी उलोवचे जनरल पब्लिकाक हाजी विशय मस्त आयकून आसा तांणी बट दे आर ऑल व्हेरी सिरियस रोग आनी वॅस्क्युलायटीस कशें म्हळ्यार ते रोग भयंकर सिरियस आसवय आनी सिरियस डॅमेजय जाता बट तुमी ताका करेक्ट वखद केल्ली म्हणजे जाल्यार तांगेलो भार लायक रिकवरी आसता हे हक्क वखद आनी येवची पशी फुडें वॅस्क्युलायटिसाक
more than 90% patients would have died by 1 year. म्हळ्यार वेजिनर्स एक रोग आमी क्लासिक वॅस्कुलायटीस उलयताना कॅन्सरा पशी वर्स्ट ते एक लाख वेजिनर्स जाल्ली म्हणजे जाल्यार एक 30 वर्स फुडें 1 वर्स भितर 90 तसल पेशंट आसनाची तेंचे आईच्या काळांत ताका आमगेला वखद आसा सायक्लोफॉस्फामाइड रिटुक्सिमॅब अशी मस्त वखद आसा त्या वखद दिल्ली म्हणजे जाल्यार 90% विल सर्वाइव सो तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार आतां स्टोरी कंप्लीट उलटा जाला पुढे 90% जन खंय मरताले की आज 90% जन वंत आसाची सो त्या एक नमून मिरेकल म्हण येता तशी सो आयच्या काळांत वॅस्क्युलायटिसाचे करेक्ट डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टंट तशी वॅस्क्युलायटिस म्हणटाना खंयची वॅस्क्युलायटिस खंयच्या अंगांगान ताजी प्रभाव आसा आनी त्या खंयची कारणा निमित्त आयला खंयची रोगां नांव तें आमी फायंड आउट करून ताका जावपाक जाल्यार वखद करचो पडटा ते चर्मावयरी आनी मसलाक नातल्यार स्नायूक संबंध जावन अशे दुसरे कसले रोग असले तुम्ही सांगता वय आता चर्माक तुम्ही संबंध पडटे म्हळ्यार सोरियासिस एक उदाहरण आहे सोरियासिस जाल्यार जनरल प्रॉब्लेम मस्त जना गोत्ता सामान्य जावन पळोवचा मेळटा चर्मांत इन्वॉल्वमेंट जावचे सोरियासिस म्हणून त्या पेशंट्सांकय वाताचे लक्षण येता सोरियाटिक आर्थरायटिस म्हणून सोरियाटिक आर्थरायटिस इज व्हेरी कॉमन आमगेल्या पॉप्युलेशनान पळयल्यार तांकां सोरियासिस आसता गंटी दुखी आसता गंटी दुखीचे विशय सेम आमी उलयला म्हणकेची गंटी दुखी सुच्चानी हे म्हणून तशीची दुसरी चर्मा रोगाक डर्माटोमायोसायटीस म्हणून एक रोग आसा ताजी एक हांव एक स्लायड जावपाक दाखयता डर्माटोमायोसायट आतां तुमी हिक पळयलें म्हणजे जाल्यार हिगेल मेन कंप्लेंट कसो आशिल्लो म्हण आमकां पळोवचें येताना तिगेले हात वयर वचना बैसून उठच जायना म्हणून म्हळ्यार तिका तितले मसल वीकनेस म्हळ्यार आतां जनरल जावन आमगेले कशें म्हळ्यार पुरो जाणां सांगचें म्हाका बारी वीकनेस आसा मरे म्हाका थोडें काम करूं जायना एक 10 मिनिट काम केलें फुडलें म्हाका सुस्त जाता पूर जाता त्या वीकनेस न्ही हांव खंयची वीकनेस म्हणटा म्हळ्यार हात उक्कोळे म्हळ्यार हात वयर वचना दुखीन म्हण न्ही हात वयर वचना वीकनेस आसा तसल पेशंटान तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार चर्माची इन्वॉल्वमेंट अशी आसा म्हणजे जाल्यार ताका आमी डर्मॅटो म्हळ्यार चर्म मायो म्हळ्यार मांस सो चर्म आनी मांस दोन्हीकय एफेक्ट जाव तसल रोग हांतू कशें जाता म्हळ्यार तुमी तशी सोडली म्हणजे जाल्यार चर्म कशी आसा त्या बायल मनशांक बारी टेन्शन जाता अशी जाल्यार पुरो जेन्ना निमगीत आसा ती तूं लिपस्टीक काडून दोळ्या लायली म्हणटा बट एक्चुअली ताजी पशी चड सिरियस कसो म्हळ्यार त्या मांसांत डॅमेज करता त्या मांसान डॅमेज केल्ले कुडले तांत आमकां परमनंट मसल लॉस मागीर फ्युचरांत तांकां बैसून उठचें जायना मेट्ट चोडया म्हळ्यार जायना अशी परिस्थिती येता सो दॅट कॅन बी व्हेरी सिरियस आनी ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂತು ದುಸರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಕ್ಷಣ येता उदाहरण एक श्वासकोश अंतू ILD म्हणून एक रोग जाता इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ह्या पुरो जाल्ली म्हण जाल्यार ते आमकां जिवाक अपाय करचे तसलो एक लक्षण तशी त्या पुरो जेवचे फुडें आमी ताका वखद करचो पडटा सो दॅट इज अनदर एक्झाम्पल डर्माटोमायोसायटीस आता तुम्ही इतली पुरा एक इम्युनॉलॉजिकली एफेक्टेड रोगाच विषयी सांगले अनेक एक प्रचलित कसं म्हळ्यार असले संधिवात संबंधी रोग आशिल्ले मनशान वर्डीक जेवच्यानच चरडून जेवच्यानच आनी प्रमाण सांग ना त्या एक महाफटी ते कशें म्हळ्यार एक्चुअली वर्डीक एक कांय प्रॉब्लम ना प्रेग्नेन्सींत विशय आसचे एक लेडीक ह्या रोग आसा जावं एक मनशाक ह्या रोग आसा तांणी वर्डीक जेवचे प्लॅन करता आसत आमगेले कसलेय अभ्यंतर ना आमी इनफॅक्ट वी प्रोमोट देम इता म्हळ्यार आमगेले मेन आयडिया कसो म्हळ्यार तांणी मेन स्ट्रीम लायफा येवका तांणी पुरा एक नॉर्मल सहज मनीस कसो पुरा करता की करियर करता काम करता भायर भोंवता खेळटा वर्डीक जाता ते तांणी करता प्रेग्नेन्सी वेळार मात्र आमी थोडें आलोचन करचो पडटा तेन्ना आमगेलो रोग करेक्ट कंट्रोल आसता रोग कंट्रोलार नासतिले रोग ऍक्टिव्ह आसा भितर रोगाची उज्जू जळटा असं म्हणटाना त्या टायमार प्रेग्नेन्सी प्लॅन केला आमकां मस्त तोंदरे दोन नमुनेंत तोंदरे एक कसो म्हळ्यार आमगेलो रोग चड जाता प्रेग्नेन्सी वेळार आनी ताजे निमित्ती प्रेग्नेन्सी वयरी इफेक्ट आसता प्री टर्म डिलिव्हरी जावचे वग्गी डिलिव्हरी जावचे जावं चेडू पोटा भितरी कसले आमकां वायट आउटकम जावचे इन्फेक्शन्स जावचे अशी पुरा सेकंड कसो म्हळ्यार वखद प्रेग्नेंट लेडीक आमकां मस्त वखद दिवचे जायना कॉन्ट्रा इंडिकेशन म्हणटा आमी म्हळ्यार त्या गर्भावस्थेंत आमी त्या वखद दिवचे जायना सो रोग ऍक्टिव्ह आसा बट म्हाका वखद दिवचे जायना म्हळ्यार तूं हात बांदून पोंवच्याक सोडला म्हणके आमी बुडची चान्स चड जाता तशें आसतना प्रेग्नेन्सी प्लॅन करता जाल्यार रोग करेक्ट कंट्रोल करता आनी प्रेग्नेन्सी तूं सेफ आसची तसलो वखद आमी दिवची स्थितींत आसूं आनी त्या टायमार प्रेग्नेन्सी प्लॅन केलें म्हणजे जाल्यार आमकां लायक आउटकम मेळटा तशी करेक्ट प्लॅनिंग करून आमगेले कितलींय पेशंट्स यंग गर्ल्स एंड लेडीज तांणी मॅरेज आनी जावन नॉर्मल प्रेग्नेन्सी जावन डिलिव्हरी जाता सो कांय प्रॉब्लेम ना सो ऑलरेडी आता वखद घेता आशिल्ले वाताक संबंधी रोगाचे वखद घेता आशिल्ले मनशान तुमकां फुडें सांगता तुमकां प्रेग्नेन्सी प्लॅन आसा करेक्ट तांणी आमकां त्या एक विशय सांगता हांव केन्नाय सांगचें आसा तूं वर्डीक एक कार्ड दीन जाल्यार वडना तूं एनी टायम वर्डीक जा बट
प्रेग्नेन्सी प्लॅन करताना म्हाका तूं 3 महिने पुढे सुरवे सांगका सो दॅट आमी ताका जावका जाल्यार प्लॅन कोरनू ताका जावका जाल्यार एडजस्टमेंट्स आमी कोरका पडटा आमकां वखद खंड गुरबीण जत्तर सांगचे न्ही फुडें फुडें सांगका पडटा वय तशीच आतां एक ताप आयल्यारी ताचे नंतर तापा नंतर ताप रापतरी आमकां गंटी दुखी येवची पुरा वय वय त्या एक टाइम मारी चिकन गुन्या जे आमी ह्या गुंपिनल्ली गोविंद अशी म्हळ्यार कोणा गंटी दुखी जाल्यार ताका चिकन गुन्या आर्थरायटीस म्हणटा आशिल्ली ते चिकन गुन्या म्हणजे एक व्हायरस जस्ट लायक एनी अदर व्हायरस आता चिकन गुन्या जाता कशें जाता म्हळ्यार तो व्हायरस शरीरा भितर येता रोग जाता ताप येता पुरो जाता ताजी मागीर गंटी दुखी सुरू जावची चिकन गुन्या मात्र न्ही असल केलाव व्हायरस आसा खंयचेय व्हायरस आसा बट ताजे मेन पॉयंट कसो म्हळ्यार ताप स्टार्ट जावन ताप समजेली मागीर गंटी दुखी सुरू जावची आनी तसल गंटी दुखी युजली तुम्ही पळयली म्हणजे 2-3 महिने भितर समजत ताजितले तर आमी कसले ताका वखद करून समकोर तशें न्ही त्या टायमार आमगेले मेन दोन्ही काम आसता दुसरे कसले सिरियस रोग ना म्हण आमी पळोवका पडटा लायक आतां RA SLE जावं दुसरे खंयचे रोग आणि त्या टायमार पेशंटाक त्या दुखी आणि तांगल जीवनान जेवत असेल त्या एक तोंदरे त्या आमी कंट्रोल करका पडटा त्या केल्ली म्हणजे जाल्यार एक 2-3 महिने आमी थोडे राखूका पडटा युजली तांकां कंप्लीट रिकवरी जाता ताका आमी इन जनरल पोस्ट व्हायरल आर्थरायटीस म्हण नाव दितात आता कोरोना एक उदाहरण रिसेंटली कोरोना जाताना मस्त जनाक पोस्ट व्हायरल आर्थरायटीस जाल्ले वॅस्क्युलायटीस हे हांव तुमकां सांगलें सो तशें पुरा तसल जावचें इज व्हेरी कॉमन बट ते सिरियस न्ही ताजितल्या समजता आनी मेजॉरिटी पेशंट्सांक लॉंग टर्म वखद दिवच्या गती पडना मागीर ಕೆಲವು ಜನ चलयांक हे समस्या कसं असतं म्हळ्यार तांणी वारडीक जावन गुरबीण जाताची जाल्यार तांगेले प्रति पंत गर्भ वता एक 2 महिन्यार 3 महिन्यार म्हणटा वता या 1-2 पंतान एक 5-6 पडटी त्यातल्या 7-8 पडटी ಕೆಲವು ಜನ 10 पडटा जाल्यार अशी गर्भ वचची एक परिस्थिती येयली आसा कितलेगी जन या बाळांतिल्ल्या डॉक्टरांकय ताजे माहिती आसना सन सन गांवांत तांणी पळयल्यार ताजी माहिती आसना असल नमनेचे गर्भ लॉस म्हटल्यार गर्भ नष्ट कसा निमित्त जाता मिसकॅरेजेस आमी पळय मिसकॅरेजेस बॅड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री म्हळ्यार पदे पदे आमकां मिसकॅरेज जावची एक लेडीक कारण नासतिलें कसलें एक स्पेसिफिक कारण आमकां कळतना तसल तुमी पळयलें म्हणजे केलाव रोग आसा तांती एक कॉमन जावन आमी पळोवच्या मेळचे आमकां रोग एप्ला सिंड्रोम APLA एप्ला अँटी फॉस्फोलिपिड अँटीबॉडी सिंड्रोम म्हणतात शॉर्ट फॉर्मांत एप्ला एप्लांत कसं जावचें म्हळ्यार हांव आतां सांगलां म्हणजे रोग प्रतिरोधक शक्ती आक्रमण जावन ते गर्भकोशा भितर आसचे प्लेसेंटांत आसचे रक्त चलावणे ब्लॉक जावचे त्या रक्त चलावणे ब्लॉक जाले कुडले तांकां मिसकॅरेज जाता वय सो अशें आसा म्हणजे ताका टेस्ट आसा एप्ला सिंड्रोमाक टेस्ट आसा आतां एप्ला सिंड्रोम आशिल्ले पेशंटाक दुसरे कसले लक्षण आसना मेजॉरिटी जाणां आसना तांणी प्रेग्नेन्सी सोडून वरलेल्या टायमार परफेक्टली नॉर्मल ಕೆಲವು जनाक दुसरे कडेन ब्लड क्लॉट जावन रिस्क जाता ಕೆಲವು यंग जनांक स्ट्रोक जावचे आमी पार्श्ववायू म्हणटा पळय स्ट्रोक जावचे जेवो पांयांत ब्लड क्लॉट जावचे डीप वेन थ्रोम्बोसिस म्हणटा तशीच दोळ्यांत ब्लड क्लॉट जावचे सडन ब्लायंडनेस सम आशिल्ली नेक्स्ट डे पळयतना उठान पळयतना दोळ दिसतना एक दोळो तशी सो ह्या पुरो आमकां कसं सांगता म्हळ्यार बॉडींत क्लॉटिंग प्रॉब्लम अनावश्यक अनावश्यक बॉडींत क्लॉट जाता रगत नॉर्मली बॉडींत क्लॉट जावचे नज त्या क्लॉट जाता म्हणून जाल्यार इट्स अ प्रॉब्लम आमी पळोवका पडटा तसले जनांक एप्ला सिंड्रोमाचे चान्सेस मस्त हाय ताका आमी करेक्ट टेस्टिंग करून एप्ला सिंड्रोम आसा म्हणून फाइंड आउट करून ताका वखद करूं एप्ला सिंड्रोमाक वखद आसा प्रेग्नेन्सी टायमार आमी इंजेक्शन दिताची हेपारीन जावं इनॉक्सापारीन म्हणून त्या दिल्ली म्हणून जाल्यार मेजॉरिटी पेशंट्सांक लायक प्रेग्नेन्सी आउटकम आसता आमगेले कितले पेशंट्स 6-7 एबॉर्शन्स पुरो जाल्ली मागीर 8च्यान आमी आस म्हणून फाइंड आउट करून इंजेक्शन दिवन परफेक्टली नॉर्मल डिलिव्हरी बट त्या टायमार तांणी मात इंजेक्शन घेवका पडटा तांगेले थ्रू आउट प्रेग्नेन्सी सम टायमार येवन तुमकां मेळका आमी म्हळ्यार डायग्नोसीस करता रोग पत्ते करनी म्हणून जाल्यार आमी बरे अंदाजे गुंड मारला म्हणटा कळका कुडान तूं गुंड मारला म्हणजे जाता केलाव लागू पुरो मेजॉरिटी लागना तशीच प्राय जत्तरी गांठी झरता म्हणून म्हणटाची तशीच हाजे सांद्रते उणी जाता म्हणून जातल्यार हड्डा वट्ट पडता म्हणून हक्का हाजे विशयार ಸ್ವಲ್ಪ विवर दितावा या दोन्ही ऑस्टिओपोरोसिस आणि ऑस्टिओ आर्थरायटिस या दोन्ही सेपरेट शब्द मस्त जन कन्फ्यूज करतात एक्चुअली कन्फ्यूज करता विषय ना ऑस्टिओपोरोसिस म्हळ्यार तुम्ही सांगला म्हणजे एक सांद्रते उणी जावचे कुंभ जावचे म्हणत कॉमन लँग्वेजान सांगजेल्यार रूक कुंभ जावचे रूक कुंभ जाताना काय जाता म्हळ्यार आता मी एक स्लाइड घालून पळयले म्हणजे जाल्यार तुम्ही आता पळयला रे लेफ्ट साइड आसचे हेल्दी बोन त्या लायक स्ट्रॉंग बोन ताका कितले लोड घाले तर काय प्रॉब्लेम जायना तशीच
तशीचे राईट साइड आसचे ऑस्टिओपोरोसिस म्हळ्यार प्राय येंतू एस्पेशली बायल मनशांक दादल्यांक जाता बट मस्त एज मागिरी बायल मनशांक महिन्याचे मेन्सेस आनी स्टॉप जावन एक 4 जो 5 वर्ष मागिरी ते हॉर्मोनल सपोर्ट नत्तिल निमित्ती हड्डाची शक्ती उणी जावची ते उणी जाल्ले कुडले कशें जाता म्हळ्यार आता हड्डाक ते बल ना ताका तुम्ही लोड घालताची बागवताची जो केलो जन पळू पुरोवची अशी पुरो जाता ना आमकां प्रॉब्लेम्स जाता आता नेक्स्ट स्लाइड पळयली म्हणजे जाल्यार फाटी अशी बागून वची सो प्राय जाल्ले कुडले आमी एकली मंतारी म्हणून आता मंतारी म्हणून वर्ड यूज करू ना एल्डरली म्हणून सांगया सो तसल्यांक अशी फाटी बागून वची पळय आम्ही लेक्चर कसं जाल्यार त्या एक प्रायेंत जेवची एक सहज प्रक्रिया म्हणून त्या सहज प्रक्रिया आमकां ब्लॉक करू शकता ऑस्टिओपोरोसिसाक वखद आसा ताजे खातीर मेजॉरिटी जन सांगता पळय कॅल्शियम घेवका एज्ड लेडीसान म्हणून तांचो एक सत्यांश आसा बट बरे कॅल्शियम पावना इता म्हळ्यार ही कॅल्शियम उणी जावन हे जाल्ली म्हूण न्ही प्राय जावन हॉर्मोनल चेंजेस आनी मीत जाल्ले तशें आसतना कॅल्शियम आमी दिवपाची त्या सोडून ताका जावका जाल्यार केलो वखदय आसा झोलेड्रोनिक ऍसिड म्हणून येता टॅबलेट्सय आसा 6 म्हयने एक पण दिवची इंजेक्शन आसा वर्सा एक पण दिवची इंजेक्शन आसा अशी ह्या पर दिल्ली म्हणजे जाल्यार आमी ह्या पर प्रिव्हेंट करू शकता म्हळ्यार फाटी बग्गूच रबो येता वय बगली मागीर एक पण कंप्लीट अशी बेंड जावन भितर फ्रॅक्चर जाल्ले मागीर समकरी म्हळ्यार कशें जाता ते जावची फूड आमी ते प्रिव्हेंट करपाक पडटा तशीच आता तुम्ही नेक्स्ट स्लाइड पळयली म्हणजे जाल्यार फ्रॅक्चर्स आता तुम्ही पळयली पळय हे कसं जालें आमी फर्स्ट MBBSांच्या अंगालची एक्सरे म्हळ्यार तितले व्हड फ्रॅक्चर कोणाकय कळटा पळयतानाची हाड कंप्लीट कट जावन एका एक दोन्ही जाला एक हाड आशिल्लें 2 जाला सो आता ह्या कसला जाल्ल्या म्हूण हे ऑस्टिओपोरोसिस इता म्हळ्यार त्या हड्डाक आतां स्ट्रेंथ ना लोड घेवच्या साध्य ना तो जावन जस्ट एक पाय निसरली पडली जाल्ले फ्रॅक्चर जाल्ले फुडल्या काळांत इनफॅक्ट एक आमगेले मेडिकलांत एक वाक्य आशिल्लें कसं म्हळ्यार द रोड टू हेवन इज थ्रू द हिप म्हणून म्हळ्यार फुडल्या काळांत आजी मोवमुखी अनामुखी पडले एक बोन फ्रॅक्चर जाले मागीर ती बेड रिडन हांतलांत आशिल्ली 1-2 महिन्यांत गेली अशी म्हळ्यार तितली सिरियस बट दिस कॅन बी प्रिव्हेंटेड सो त्या प्रिव्हेन्शनाक वखद आसा त्या बायल मनशान तांकां डॉक्टरला उरलो का अशें ऑस्टिओपोरोसिसाक हांव वखद घेवका की कॅल्शियम इता म्हळ्यार हाजी कसले लक्षण ना लक्षण येवचें केन्ना फ्रॅक्चर जाल्ली मागीर तेन्ना ऑलरेडी इट इज लेट तशीच ऑस्टिओआर्थरायटीस तुम्ही म्हणल्या ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हळ्यार आता तुम्ही नेक्स्ट स्लाइड पळयली म्हणजे जाल्यार ऑस्टिओआर्थरायटिसान कसं जावची म्हळ्यार गांठी झरची या कसं म्हळ्यार या रोग नाही आहे या अगेन प्रायेंत जावचे तसले एक सहज प्रक्रिया कशी आमगेल खंयचेय एक मशीन झरतकी टायर झरता काराचे नाही खंयचेय मशीनाचे पार्ट्स झरता आमी ते चेंज करका पडता समयांत तशीची आमगेल गांठी झरता आमगेल प्रायेंत दुसरे विषय हार्टाचे फंक्शन उणी जाता ब्रेना फंक्शन उणी जाता दोळ्यांत कॅटरॅक्ट जाता अशी पुरो जाता तशीची आहे आता हांतू कसं जावचें म्हळ्यार तुम्ही आतां चित्र पळयलें म्हणजे त्या एक दवेचे एक पदर आस पळय हड्डाक लागून आसचे त्या कार्टिलेज म्हणून आमी कॉमन जावन एक स्पॉन्ज म्हणून सांगयत केलो जेन्ना ताका ग्रीस ऑयल आनी म्हणून यूज करताचे एक्चुअली ग्रीस आनी ऑयल नाही बट ते सांगू इजी इमॅजिन करू इजी आता त्या कार्टिलेज कसं जावचें म्हळ्यार जेव्हा स्पॉन्ज झोरून वचचे ते झोरून गेल्ले कुडले तुम्ही त्या पळयल्यार त्या हार्ड हड्डूक झोरच्या सुरू जाता थंय दुखून आमकां प्रॉब्लेम जावचे दुखचे केलो जाणां थोडे सूज येवचे बरो गांठींत मोस्टली गांठी जावचे गांठी म्हळ्यार म्हणजे पाय्या गांठी तशीच ऑकेशनली केलो जाणां हिप जावचे काही बरो हातांत आनी जावचे मस्त उणें जाता बट रेर भुजांत एल्बो थंय पुरो जावचे ना ऑस्टिओआर्थरायटीस इता म्हळ्यार तांकां लोड ना आमगेले भुजार आनी हातार कसले लोड ना पळय लोड मेनली आसचे आमगेले कुर्टार आनी नी जॉइंटार मात्र तशें आसतना थंय चड जावचे सो त्या झरली म्हणून जाताना कशें जाता म्हळ्यार दुखी सुरू जाता आनी हगूर आमगेले ते पांय बेंड जावचे सुरू जाता तशें तुमी पळयल्यार प्रायेंत जनाल पांय अशी बेंड जावन मागीर तांचे चमकता थोडे एक पळय अशी वॅडलिंग गेट म्हणटा आमी तसले एक पोजिशना पावताची तशी जाल्ली वय 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 सो ताका ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणजे इट इज ए एज रिलेटेड डिजनरेटिव्ह चेंज रोग न्ही तो ताका आमी वखद दिवन ते नॉर्मल करूया रिवर्स करूया म्हळ्यार कश्ट आसा ताका दुसरे टेक्निक्स आसा हाऊ टू हँडल इट तशीच आनीक हे मध्यवयस्क बायल मनशाक चेड पळोवच्या मेळचे या बुज्जांत हंग शापळ्या दुखचे नुत असताना शापळ्या दुखता नातल्या हंगा हाताक हंग आपळ्या दुखचे पाय मुय येवचे हात मुय येवचे नुत बशील कडेन हात मुय येवचे या कसं असल रोग आमी फायब्रोमायल्जिया म्हणटा फायब्रोमायल्जिया एक्चुअली तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार मस्त प्रचलित जावन आसा आमगेल्या कम्युनिटींत बट त्या एक नमुन्याचे कशें म्हळ्यार तांचो मेन प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार तांकां पेन सेन्सिटिविटी चड आसा आतां तुमी दुखी विशय तावळ म्हणले दुखी प्रत्येक मनशाक फील जाता आमकां दुसरे लेवलार फील जाता म्हणून ह्या दुखी आमकां एक्चुअली फील जावचे आमगेले मेदूळ जो मनस ताजे भितर
थंय त्या लेवलार केलो जनाक दुःखीचे अनुभव चड असता सेन्सिटिव्हिटी टू पेन तशें जावन तांकां दूख मस्त फील जाता तांकां भारी तोंदर दिता तांकां काम करूं जेतना कितले कीजन तांकां आशिल्लें काम सोडून गरब आसताची सकाळ उठयतना हांकां सम न्हीद कंप्लीट जायना म्हणचे एक फिलींग सम एक मोशन करेक्ट जायना पोट्टांत ते गॅस भरला म्हणजे जेवचे अशें पुरा फायब्रोमायल्जिया म्हणचे एक अंब्रेला हेडिंगांत आमी तांकां घालताची फायब्रोमायल्जियांत कशें म्हळ्यार तुमी तांकां वखद खर जाल्यार तांकां सिरियस शारिरीक डॅमेज जायना बट ताजे निमित्त तांगेल्या लायफांत भारी तोंदर जाता तशें आसतना आमी तांकां करेक्ट वखद दिवन त्या एक दुःखीचे एक अनुभव उणी करचे आमगेले गुरी आसता सो दॅट तांणी तांगेल्या लायफांत नॉर्मल जावन आसता तांगेलें काम आनी पुरो कोरून करेक्ट जावन आसता ते आमगेले गुरी आसता फायब्रोमायल्जिया अति तुम इतली पुरा अज्जे संधिवाताचे निमित्त जेवचे रोगाचे रुमटॉलॉजी निमित्त जेवचे रोगाचे पुरा विषय सांगले या पुरा वंशपारंपरिकी ना प्युअरली ना आता वंशपारंपर्य म्हणटाना आमी इंग्लिशान जेनेटिक म्हणटा जो इनहेरिटेड म्हळ्यार फॅमिलीन तसला येता म्हणून ताका 100% येना कसं म्हणटाची आता हाऊस बापसूक आस म्हण जाल्यार चेरडाक या वाताचे रोग येता म्हणून खडाखंडीत जावन सांग येतगी ना बट रिस्क चड जाता म्हळ्यार फॅमिलीन तू तसल रोग आस म्हण जाल्यार त्या फॅमिलीन तशें चेडवांक असल रोग जेवचे चान्स चड बट दॅट चान्स 100% नाही तशें आसतना आमकां कोणा जेत्ता कोणा जायना म्हण सुरवेक प्रेडिक्ट करूं जायना ह्या क्वेश्चन आमगेले पेशंट मस्त जन्म घेता म्हळ्यार तांकां चेडूं जावन आसता जेव चेडूं स्कुला वता आसत तांणी म्हणचे आमी एक पंत तागेले टेस्ट करून पळयाय रुमटॉयड फॅक्टर जेव कसलेय पूण ताका आमगेलो आन्सर कसो म्हळ्यार ना तुमी टेस्ट करूनच इता म्हळ्यार टेस्ट केले म्हणजे जाल्यार पॉझिटिव्ह येवचे चान्सेस आसता ते आमकां सुरवेक तावळ सांगलां नॉर्मल जनान तुवें केलो पण त्या टेस्ट पॉझिटिव्ह येता सेकंड त्या टेस्ट पॉझिटिव्ह असले कुडले ताका फाल्यां रोग जाता म्हण न्ही तशें जावन आमी अनावश्यक ताका वखद दिवचे त्या पॉझिटिव्ह आसा म्हण आमी त्या मनांत बसून भिवन बसचे जेव्हा आमगे लायफांत जावं जाल्यार एक्टिविटी करना अशें आमगेले गुरी सादिसना अशी नुता बसचे अशी पुरो जावचें ना लक्षण आयले वे येस तेन्ना आमी वग्गी त्या पिकअप करून ताका वखद करता बट ताजे पयशे फुडें आमी अनावश्यक टेस्टिंग आनी कोण यूज ना इता म्हळ्यार प्युअरली वंशपारंपर न्ही आता तुमी इतली पुरा दुःखे विशय सांगले जाल्यार जन कसं करता म्हळ्यार दूख येयले कुडले तेल लावचे नातल्यार ओमेगा फॅटी ऍसिड्स ताजी मात्र घेवचे नातल्यार ऍपल सायडर विनेगर म्हूण मेळटा ते लावचे पुरो करताची तशीच केलो जन आर आशिल्ले मनशां म्हळ्यार रुमटॉयड आर्थरायटीस आशिल्ले मनशां हाताक हाजे कॉपर ब्रेसलेट म्हळ्यार तांब्याचे ब्रेसलेट घालचे नातल्यार मॅग्नेट यूज करचे नातल्यार चेड कॅबेज खावचे पुरो करताचे म्हळ्यार ह्या पुरो केल्यार रुमटॉयड आर्थरायटीस उणी जाता म्हणून या पुरा समवे ना ना तू कसलेय सत्यांश ना पडे आता एक सिंपल मेकॅनिकल पेन म्हळ्यार एक दीस चड चमकलो म्हाका दुखले ओके तेन्ना एक तुमी तेल लावन एक अमृतांजन की कसले एक लावन जेल लावन थोडे रेस्ट घेवचे मेक्स परफेक्ट सेन्स तांकां जाल्यार डाऊट ना बट त्या कंटिन्युअस दुखेस एक वार जाल्लो 2 वार जाल्लो म्हयनो गटलो जाल्लो जाल्यारय दुखेस म्हणटाना आमी तेल लावन बसून ते समजत म्हूण आलोचना करची चुकी तशें आसतना आमी रोग खंयचे म्हूण फायंड आउट करचो पडटा आनी हाजे फुडें हांव सांगलां आमगेले ह्या खंयचेय रोग गाउट सोण युरिक ऍसिडाचे एक प्रॉब्लम सोण वरलेले खंयचेय रोग डायरेक्ट आहाराक संबंध ना तशें आसतना खंयचेय आहार खावन ह्या रोग येना तशीच खंयचेय आहार खावचे रबयल्यारय हे रोग वच्चे ना तशें आसतना फुडाक आनी ताका कसलेय डायरेक्ट संबंध ना तसल पेशंट्सान मेन कसो करता त्या रोग खंयचे म्हूण करेक्ट फायंड आउट करून एक लायक फिजिशियन की रुमटॉलॉजिस्टाक की पळोवन त्या रोग फायंड आउट करून ताका वखद करता तांणी करेक्ट वखद केली म्हणजे जाल्यार मागीर असल पुरो करचें अगत्य ना तसे तुम्ही सांगचे प्रकार त्या मशीन कापाल खावचे नातल्या ग्रीन टी पिवचे त्या प्रकारचे अगत्य ना अगत्य ना इता म्हळ्यार तांतू कसले प्रूवन बेनिफिट्स ना तुम्ही कोरयेत केल्यार कांय हार्मस ना बट बेनिफिट मेळटवे त्या वे डाउटफुल तुम्ही इम्युनॉलॉजिस्ट दुखून एक सामान्य प्रश्न तुमकां जन निमगुच्या पुरांची इम्युनिटी कशी चड करचे म्हणून तशी आता मार्केट आपल्याला मस्त नमण्याची इम्युनिटी चेड करता जाल्यार वखद पुरा मेळटा ह्या पुरा घेतल्यार लाभ आसगी इम्युनिटी बुस्टर न्हू इम्युनिटी बुस्टर जावन तो लाभ एक्चुअली कोणा जेवचे म्हळ्यार ते विकतल्याक घेतल्याक एक्चुअली नसत दुडवांतूय दुसरी रिती रे इम्युनिटी बुस्टिंग म्हूण एक्चुअली कसले कॉन्सेप्ट ना कोणे एक मनीस आतां सैत जाल्ले आतां म्हाका एक्चुअली 2-3 दीस फुडें सैत जाल्ला आतां एक मनीस सैत जावन मरना अशी वांचून भायर आयलो म्हळ्यार तागेली इम्युनिटी सम्म आसा तशीच
वरला आमकी कितली की बॅक्टेरिया भायर आसा तांत आमकां कसले तोंदरे जे आत्ता ना म्हळ्यार तुमगेली इम्युनिटी समस्या इम्यून बूस्ट करचे अगत्य आसना इम्यून सिस्टम मेंटेन करता म्हणजे आमी आमगेले एक हेल्दी लायफस्टायल मेंटेन करता हेल्दी लायफस्टायल म्हळ्यार करेक्ट टायमार न्हिदोवचें न्हीद लायक जावका स्ट्रेस आनी टेन्शन घेवचें ना इता म्हळ्यार आयच्या लायफान तो मेन प्रॉब्लम तांय जाला मोर दॅन 90% जनाक स्ट्रेस आसा फॉर वेरियस रिजन्स तांगेलो काम ते म्हणून थर्ड एक्सरसाइज म्हणजे आमगेल्या कल्चरान तू नाची ना आतां योगा डे आनी म्हूण सांगून आमी थोडे प्रोमोट करता असा शिवाय अदरवायज ना आमी सन्न चेडवांक पुरा शिकयताची देवा पांय पड करे तू संदी कोरका तू कसले नाव नेवका खावका न्ही म्हूण सांगून व्यायाम करी म्हूण कोणें सांगला की थोडें तशी ते आमी सान चेडवां सकून आमी ते एक सानपणे सकून ते एक ग्रोथ करता तेन्ना केल्ली म्हणजे आमगेली इम्यून सिस्टम परफेक्ट आसता आनी आहारा विशयी तुमी सांगले नॉर्मल आहार लायक आहार बॅलन्स्ड फूड हे जंक फूड न्ही आतां पिझ्झा गिझ्झा खावचे मॉला वचून पुरा देख पडल चिप्स घेवन येवचे जेव्हा इवन त्या बिल्लींग काउंटर लागीची तो दवर नासता एक चिप्साची लाईन आनी एक चॉकलेटा लाईन त्या पुरा सायड करून अशी घोड्या म्हणके स्ट्रेट वचून बिल्ल करून येवका ते जंक खावचे नज असले करना अशी आमगेल नॉर्मल फूड फ्रुट्स वेजिटेबल्स आनी आमगेल गरकड करता जाल्यार खाद्य तें खाल्लें म्हणजे आनी करेक्ट एक्सरसाइज केली म्हणजे इम्यून सिस्टम मेंटेन करूं येता तशें म्हण सांगून घराच्यात जिऱ्या कशाय कोण पिवचे जेव कसले नो प्रॉब्लम ते तुमी कोण पिवेत कांय तोंदर ना बट इम्यून बूस्ट करूं म्हणूची कसकस की आमी भायर सकून डब्याचे हाणू त्या दुधा मिक्स करून पिवचे असल पुरो करचे अगत्य ना प्रोबायोटिक्स आनी प्रमाण घेवचे त्या पुरा अगत्य ना प्रोबायोटिक आनी केलो स्पेसिफिक कंडिशन्स आमी यूज करतात एक लायक एंटीबायोटिक दिल्ले आमी मस्त दिवका पडले फॉर सम रिजन आनी ते एंटीबायोटिक दिल्ले कुळे कशें जाता करुळांत आशिल्ले बॅक्टेरिया पुरा चेंज जाता तेन्ना आमी प्रोबायोटिक दियेत परफेक्टली नॉर्मल मनशाक अगत्य ना तांणी प्रोबायोटिक जावन दुसरे रितीर आतां धंय खावेत उदाहरणेक ताक पिवेत इडली आनी उडीद आनी पुरा केल्ले जाता तांतूंत दोज आर ऑल प्रोबायोटिक्स दे आर ऑल अल्टिमेटली प्रोबायोटिक्स तशें आसतना आमगेले आधुनिक फूड हे सोडून आमगेले फुडले ट्रेडिशनल फूड खंयचे आसा की ते आमी करेक्ट फॉलो करून आमी एक्सरसाइज आनी करून टेन्शन घेयना अशें आसा म्हणजे जाल्यार इम्यून सिस्टम तुमकां तुमगे लायफ इडी लायक बाळ घेता तांतूं कांय प्रॉब्लम इवन विटामिन डी आनी मात्र घेवका पडटा अगं युजली अगत्य पडना विटामिन डी लो आस म्हणजे येस आमी ट्रीट करूं येता जेव्हा हांव सांगला म्हणजे ऑस्टिओपोरोसिस जाल्ली म्हणजे प्रायेंत जाल्ला जेव्हा एक मनशाक वत्ता आनी वच्चा जेत्ताना तो इंडोर चड काम करता असल पर सिच्युएशन जावका दिवेत बट पुरा जनान वचून विटामिन डी घेवचे दॅट्स नॉट करेक्ट इतले वेळू संधिवाताचे वार्ता अ जॉइंट डिस्कशन म्हणेल विशयारी माहिती दिलेले कोडियालाचे कन्सल्टंट रुमटॉलॉजिस्ट अँड इम्युनॉलॉजिस्ट डॉक्टर सज्जन शेणे हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद तशीची आरोग्य भाग्य ह्या उपाख्यानाचे आनी ह्या पूर्ण शृंखलेचे अभिमानी वीक्षक सर्वांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण सांगता.